सिस्टर जनीना कोर. Yes, sister. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगडा बाप्पा जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या आम्ही तुका आर्गां वाखाणी तुका दिनवास दिता आजच्या दिसा खातीर. तुवें आमची नांवां घेवन आमकां तुवें तुज्या उतराशी हाडलेल्या खातीर तुका दिनवास दिता बाप्पा. आनी ह्या दिसांनी आमचें मन आमचें काळीज फकत तुज्या जल्माच्या दिसाचेर आमचो नियाळ आसा. पूण तो नियाळ आमी कसो अणभवूंक आमच्या जिवितान दुनिया की तूं परत जल्माचो नाय पूण तूं जल्मलाय तो उजवाड आमच्या जिवितान तो आमी आपणावन घेवंक. आमी त्या उजवाडाची अदीक शिकवण आमच्या जिवितान ती शिकोंक आनी देवाचो मोग जो बापान आमकां ताच्या पुता वरवीं आमकां फावो केलाय तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां अदीक बलिश्ट आनी काळजीदारपण दी बापा. कित्याक तुज्या पुताचो जोर आनीक जावचो ना. पूण आमी हो नियाळ करतना आमच्या जिवितान आमी तुज्या पुताचे खुर्साचेर आमची नदर सदांच आसूंक आनी जेजून केलां तें आमच्या खातीर आमी जिवितान आमी तें लावन घेवंक आपणावंक भावार्थ धरून तें उतर आमी अदीक आनी अदीक शिकोंक जेजूचें आनी तें उतर दुसऱ्यांक मेळून घेवंक आमकां बळ आनी कृपा मेळूंक मागता. हें आमी मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. आमेन. Amen. आमेन. Amen. Praise Praise Jesus. God. Amen. Amen. Jesu Garga. जेजू Thank God. you, Jesus. Sorry, sogli neuri kotai, brother. Jesu Garga. Praise Jesus. God. Thank you, Janina. Baro आवाज झालो सुंदर. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, कोणागे Joninaच्या testimony पाया किती आलायस? Jonina is gone for preaching. Yes, doing the preaching also. Today I did one. Yesterday I did one. Jesu Praise Garga. Jesu Garga. God. She sounds really so different and cute. Yes, praise God. It's sounding like Jonina's twin sister. Praise God. Praise God. Jesus. Jesu Garga. Welcome, Naila. Praise Jesus. Praise Jesus, sister. You Thank you. made it. You did it. Praise God. Praise Jesus. All right, kon testimony kite hai? Hai papacha? Connect zal namsta. Konangi testimony नाही बाय? टेस्टिमनी म्हणजे मुजी आहे का? म्हाका थोडी जावपाक कारण कितें हांवें जेजूको मागलेलें जेजू तूं जाणा म्हाका ह्या दिसांनी कोणागे एक मुगे ऑफिसाची मॅडम ती हिंदू पूण ती क्रिस्तांव जाली आनी ती तिगे भुरग्यांगे काजार आहा न्ही तिगेलें तेन्ना हांव वयता आनी तिका सगलो सहकारान आदार दिता. Praise God. ती तितली आमची क्रिस्तांवाची हें नको पूण हांवें तिगे दोग जाणांक दुआ गेली काजराचें हांवें सगलें हांवें केलोलें पूण हे पाटी तिगे पूत काजार जातात आनी तिणें म्हाका आपयलोलें जनीना मातशी येता न्हू तूं हांवें म्हणलें येस मॅडम हांव येता तुका हेल्प करपाक. Praise आनी एक Jesus. सायडीन म्हाका मुगेलो हांव न्याय जाग्याचेर पोस्ट जाला आनी त्या जाग्याचेर म्हाका बॉस लीव दिना लिवेर वचोन दिना. हांव म्हाका सांगता जेसू म्हणलें तूं जाणा म्हाजी लीव हांवें घेवपा जाय कायद्यान कित्याक ती 31 डिसेंबर ती काबार करपाक जाय आनी म्हाका ती लीव जाय कित्याक तूं जाणा कित्याक ती हांव बिश्टी घेवन न्ही पूण तुज्याय वावराक तुजेंय उतर दिवं आनी दुसऱ्यांकूय तो आदार दिवं. तूं म्हाका उजार कोत्ता तर हांव म्हजी लीव हांव तुज्या हातीन घालतां म्हज्या बॉसाक हांव तुज्या हातीन घालतां ती कशी जावपा जाय ती तूं जाणा. पवित्र आत्म्या सांगलें सकाळी उठोन हांव ऑफिसाक वच जाल्यार म्हाका कडेन उलोवंकूच जायना. कशा कडेन उलोवपाक जायना. आतां Praise म्हणलें God. हय हांवें म्हणलें जेजू
तुय कितें केलां तुजेर विश्वास दवरता तुज्या नांवान मगे लीव पास जाली म्हणून हांव सोत मानता हे सायडीन सगळीं म्हणजे ऑफिसाची काली चयताय म्हाका कडेन उलोवपाकूच जायना जाल्यार सडनली हांव बरेले ऑफिसाक गेलां ऑफिसा वच जाल्यार हाडटो हांवें म्हणलें जेजू तुका जाली हांव काडले जाल्यार हांव येयलें ऑफिस केलें तांचे कडेन येयलें काल आमकां हॉलिडे काल राती कडेन कसो दीसभर उलोवपाकूच जायना तसोच हांवें धरलो आनी सरा फोन केलो सर म्हणलें म्हणलें उलोवपाक जायना म्हाका उकली मारता ना ना तूं बरें जातलें म्हणलें फाल्यां तूं यो हांवें म्हणलें सर म्हणलें म्हाका कशें येवपाक जायना म्हणलें जेजू म्हणलें तुजें नांव ना तें कडेन वयतलें पळयतात मेळ The Spirit of the Lord is upon my boss, and God's favor is going to be in me. I said, Lord, you're fighting every God. battles for me. You're fighting every battles for me. You are going to work for me. And I know, Lord, Jesus, you are going to sanction my leave. And I trusted in him and I spoke to him, and the rest is in the Lord. Thank you, Jesus. So he hopefully your third boss, that was my karan because I surrendered it to my Lord. I want my leave to help my madam and to anyone to reach out during these days. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. All things work for the good. For us. Yes. सोडना की सोडना म्हणतात जेजू कारगा Yeah. Thank you, Jesus. Praise God. Ani कोण हा? Hello, hello. And कोण म्हाका न्हू ते उलयता म्हाका ओल्ड टेस्टमेंटातले नियाळ येवपा लागले कितें करून ते प्रवादी मागताले आनी जेजू तांकां करून दाखयतालो ते म्हाकाय करून दाखयले Praise God. Praise Jesus. And really it worked for me. Yes, Praise God. amen. Praise God. जेजू कारगा जेजू कारका. Ani कोण हा? कोण तोरी हा दिसता. हांव एक टेस्टिमनी दिता होय दी Praise ब्रदर. Jesus. म्हणटच 15 दीस पयलीं आमी बॉम्बे गेल्ल्या थंयसर सेंट पॉल्स थंयसर रितीर आहलो 2 दिसांचो आनी आमचो रितीर जालो आनी थंयसर एक फादर रेनॉल म्हणून आहलो तो म्हाका म्हणून लागलो चल वसया हांगा या थी या मागणे करपाक वसया आनी आमी 2-3 जागे कडेन मागणे करपाक गेलीं आनी शेकी ताणें म्हाका एका हॉस्पिटलान व्हेलीं ज्या जाग्यार सेंट पॉलाची सिस्टर थंयसर काम करतात आनी थंयसर एक बायल आहली खरेंच त्रासान पडलेली इतली आनी पाद्री म्हाका सांगता ये म्हणून मागणे करूं हांवें म्हणलें चल या करया थंयसर आतां जेन्ना ते हॉस्पिटलान पाद्री येता माद्री येतात तो लोक थंय सामको उबो रावतात म्हणजे भशेन प्रायम मिनिस्टर येयला प्रेसिडेंट येयला हे भाशेन हांव गेलो थंयसर आनी म्हजे कडेन कुरीस ना क्रॉस ना कांय ना God. फादरा बरोबर येयलो म्हणून फादराक पळोवन सगळे उबे रावले फादर म्हणटा तूं आतां मागणें कर म्हणटच ताचे भशेन मागणें केलें सगळें जालें आनी आमी येयले आमी परतून मागीर आमचो ऑनलायन कोर्स जालो लास्ट वीक ह्या फादरान म्हाका म्हणूंक लागलो एक पारसी फॅमिली आहा म्हणजे झोरेस्ट्रन कॅथलीक न्हय आनी ती बायलेक मोटर न्यूरॉन डिजीज म्हणजे हे दुयेंस अशें की लाखांनी एकाक जाता मोटर न्यूरॉन डिजीज तूं जाणय बाय मारिया होय होय ब्रदर. मोटर न्यूरॉन डिजीज म्हणजे तुजी Yes. सगळी All the muscles are weakened. nerves are affected, Yes. muscles are Muscles are affected affected. आणि त्याच्या उपरांत त्या मनशाक मागीर उबें रावंक जायना ताच्या हम्म. उपरांत ताचें मरण जाता हम्म. प्लस आतां कितें जालें ते बायलेक म्हणजे त्या बायलेक दोतोरान सांगलां तिका वखदां दिवपाक म्हणजे पेन किलर दिवपाक आनी ती पेन किलर घेता पूण शेकी आतां पेन किलरूय काम करिना कित्याक आतां ती बाजेरूय उबें रावंकूय जायना उबें रावंक पासून जायना हम्म. तिका आतां पेन किलर दिल्या उपरांत ती म्हणूंक लागली म्हाका पेन किलर कांय नाका आतां कितें जाता तें जावनी बसपाचें आहा जाल्यार वचोनी म्हाका कांयच नाका तुमचें
कित्याक आतां दोतोरान सांगला तिका कांय करूंक जायना म्हणून 2-3 म्हयने दिले तिका वाचपाक. पण फादरान म्हाका कॉल केलें, ताका हांवें म्हणून अशे अशे तो लोक हा, हांवें नांव पळयलें, हांव नोको कितें झोरेस्ट्रीन म्हणून पारसी म्हणून. काल हांवें शेगीन ताचे कडेन उलयलो. फादर सुटलो, फादरान बिश्टें तिचो घालें हांगा गोंयांत आनी तांचे कडेन उलोवपाक, आनी तो आपलो गेलो आपल्या कामाक, म्हाका घाली हाचे बरोबर. आतां जेन्ना कोण कोत्ता म्हाका, ती बायलेक जी बाजेर हा, गोरकार तिचे बरोबर आनी ही भयण ताची दुसऱ्या जाग्यार आहा. आनी ती बायल जी बरी ना तिका उलोवंक पासून जायना आतां. शी कांट टॉक. म्हणटच तिची भयण म्हाका कॉल कोत्ता आनी म्हणटा फादरान तुजो नंबर दिला मातशें मागणें करपाक, मातशें कनेक्ट करया. हांवें म्हणलें राव, कनेक्ट करपाची गरज ना, पयलीं हांव तुजे कडेन उलोवंक सोदतां. प्रेज गॉड. जेजूक वोखोताय? आमी जेजू वोखले, आमी आमच्या बाबा म्हणटा, नोमान मोरये म्हणटा, आमी माउंट कार्मेल वेता, नोवेनाक वेता. आमी जेजू जाणो, जेजू कोण. हांवें म्हणलें जो जेजू तूं वोखोताय, तो जेजू खरो तो तुका मातशी सोजमणी दिता. कित्याक तुजी सोजमणी जेजूची, कित्याक तुमी झोरेस्ट्रीयन पारसी लोक तुमी. तुमकां फकत जेजू जो जेजू हा तुमकां सांगला तो जेजू, नातालांचो जेजू आनी इस्टराचो जेजू प्रेज आनी गॉड. फेस्तांचो जेजू. पूण हो जेजू तुका पोलीस सोजमणे म्हणून अबाउट 30-35 मिनटां ही बायले कडेन उलोवंक लागलो. आनी ही आतां मातशी बडबडटा. ती म्हणटा ना ना कनेक्ट करया. कनेक्ट करपाचें थंयसर व्हॉट्सएपाचेर कनेक्ट करपाचें तें फकत जाणो हांव, ती बरी ना. पूण ही म्हाका सांगिना की तिकाच त्रास आहा म्हणून, मात्रायटीस आहा, हें फोडटा तें फोडटा, कांय सांगूंक ना. फकत तिच्या भयणी पासत मागणी करपाक तिणें म्हाका कनेक्ट केलो. तिका 30-40 मिनटां उतराची सोजमणी ती आतां आपली भयणीक कनेक्ट करता, पूण भयणीचो घोव बरो आहा, ही इज परफेक्टली फायन. सगळे पारसी लोक तो. आनी आमी 4 जाणां, हांव, ती थंयसर एका कॉलार आनी 3 दोगां जाणां थंयसर. आनी हांव आतां तिच्या घोवाक आतां सोजमणी दिता उतराची. ताकाय शर्माव दिता आतां. प्रेज गॉड. जेजून कितें केलें तें, जेजू कसो खुर्सार येयलो, संवसारान येयलो, बाळका भाशेन नातालांची परब तो लायलो. आनी तांकां सांगलें की जेजू खुर्सार गेलो, ताणें आमचे पोस्ट डॉग ताणें घेतले, ताणें आमचे शिराप घेतले. हें आतां सगळी सोजमणी सांगता. आनी ती आपली आतां दुसरी ती आहा, ती आतां कनेक्ट केल्या म्हणून ती आयकता. तेजे उपरांत सगळें सांगल्या उपरांत सुमार 15-20 मिनटां, हिचे बरोबर 40 मिनटां, हेचे बरोबर 15-20 मिनटां सगळें सांगल्या उपरांत हांवें म्हणलें तुमकां खरो भावार्था की जेजून तुमकां बरी केल्या म्हणून. तुमी भावार्थ धरशात जाल्यार तुमी कितें म्हणटल्या? कितें म्हणचे आमच्यान कितें म्हणूंक जाता? करतलो आमकां बरो. अजुनूय सोजमणी मेळोंक ना, करतलो बरो. आमी आयकता जाल्यार आमी म्हणटले आर्गां तुका जेजू, तांकां आर्गां तुका जेजू म्हणपाकूच जायना. आमी कितें म्हणटले? तो करतलो आमकां. हांवें म्हणलें ना. मागीर सोजमणी दिली, सगळी सोजमणी दिल्या उपरांत मागीर तो गोरकार म्हणूंक लागलो आमी ताका थँक्यू म्हणटले. अशें म्हणलें जेन्ना तूं तेन्ना की खरो भावार्थ आहा जेजूचेर, कित्याक ताणें केलां तें. म्हणून हांव विचारूंक सोदतां, तुमच्या मोदें दिगा मोदें हांव जाणा तुजी बायल सारकी ना, तुका तुजे भयणीक कसलेच कुडीन त्रास आहात. तिचे पासून मागणें करचे पयलीं मागणें कोणा पासून करूंक जाय? त्या मोटो न्यूरॉन जी बाजेर पडल्या ती व्हिडिओचेर म्हाका दिसता तिचे पासून मागणी करूंक जाय. पूण हांव आतां पवित्र आत्मा म्हणटा ह्या तिगां मदें एकल्याचेर मागणी आमी करूंक जाय, तें खरें. पूण ह्या आनी हांचे दोगां म्हणे गोरकारा हे भयणी पासून कोणें गोरकार म्हणटा जे बायलेक तूं मागणें करूंक जाय, पूण जी भयण कनेक्ट केल्या तिचे पासून पयलें मागणें कर. हें दुखता, तें दुखता, हें फोडटा, हें आर्थरायटीस आहा, रुमेटॉयड आर्थरायटीस आहा, शोल्डर आहा, दुख आहा. हांवें म्हणलें आतां तुजे कडेन उलयल्यार कांयच सांगना. ती सांगूंक सोदिना, ती फकत आपल्या भयणी पासून मागणी करूं म्हणटा. हांवें तिका सांगलें तुजे भयणी पासून मागणी करचे पयलीं तुका पयलें फिक्स करया. म्हणटच हें जें सांगलां तें खरें जाता वा ना तें आमी पळोवया. हांवें आतां एक विसरलो, सकाळीं हांवें तांकां टायम दिल्लो सुमार 11.
म्हणटो सकाळी 7:00 7:30 हांवें लॉ ऑफ फेथ धाडलो, भावार्थाचो कायदो धाडलो. सांगले 2-3 फाटी आयक म्हणून. सगल्यांनी आयकलो भावार्थाचो कायदो. आणि भावार्थाच्या कायद्या प्रमाणे ती म्हाका सांगली हांवें आयकलां, पूण सजमणीन आसली, आयकलां, सगळें बरयलां. अजून कशे भाशेन तें वापरूंक जाय तें समजूंक ना. हांवें म्हणलें भावार्थाच्या कायद्या प्रमाणे आतां आमी मागणें करुया. जें हांव सांगता तें म्हूण आतां. म्हणलें, मागणें केलें, आनी आतां म्हणलें ते बायलेक, उठ आनी जें करूंक जायनासलें कर. बोबो मारूंक लागली. Praise God. तूं गेल्या, तुजे सगळे हात सुटल्या, म्हज्या भेणांतले Wow. सगळे गेल्या, पाळ्यान गेल्या, आनी आतां जंप कोत्ता ऑडिओचेर, आमी व्हिडिओचेर जंप कोत्ता. हें पळोवन तिची भयण, तिका पळयता उलोवंक जायना, तिचो ब्रदर इन लॉ तोय पळयता. ती म्हणटा, हालेलुया, Praise थँक यू God. जीसस, थँक यू जीसस, ती म्हणटा. Wow. ही आतां जी पारसी हा, ओकोताली जेजू, आमच्या बाबा म्हणून जाता, मामान मोडये म्हणून जाता, न्योऱ्यो बी खाल्या म्हाका दिसता नातालांच्यो. हें सगळें केलां, पूण आजून खऱ्या जेजून कितें केलां तें ही नको आसली. पूण उतर आयकून ती आतां उतर सजमता. हें जाल्या उपरांत आतां हें पळोवन त्या भयणीचो भावार्थ वाडटा की ना? Boy. वाडटा की ना? कित्याक ती आतां व्हिडिओचेर पळयता कशे भशेन Praise आपली God. भयण उठटा, कशे भशेन तिका त्रास इतले Praise God. हांव सगळी सुटली म्हणून. घरकाराचो भावार्थ वाडटा. हांवें म्हणलें आतां टायम पावला. तुका घरकाराक तुका कितें प्रॉब्लेम ना म्हणून हांव सामको आहा. म्हाका जाय फकत म्हजी बायल बरी जाल्ली. हांवें म्हणलें आतां तुजो हात धर तुजे बायलेचेर, आनी ज्या भाशेन हांवें तें मागणें केल्लें, हांव आतां तुका मागणें कोत्तूंक सांगता तुजे बायलेचेर. तूं आतां कर. आनी भावार्थाचो कायद्या प्रमाणे आमी तेच मागणें केलें. आनी केल्या उपरांत हांवें त्या गोरकाराक सांगलें आतां तिका बाजेंतली उठय आनी तिका चलोंक लागूंक दी. पूण ती आतां इतले म्हयने चलोंक नासली, तिका चलोंक पासून जायना, तिका उबें रावंक पासून जायना. ताणें कितें केलें, इतल्या भावार्थान तिका बाजे वेली काडली आनी अशी घट धरली आनी तिका उबें रावंक दवरली. ती उबें रावली, ती आपली ओई आहा, म्हणजे तिचे सगळे बोटां बी सगळीं ट्विस्ट जाल्यात सामकी, लायक ओई स्ट्रेट ना, सगळी बेंड जाल्यात सामकी सगळी. आनी ती आतां इतले म्हयने आतां ती खंय बरी दिसता, पूण तिचे सगळे नर्व्स एंड म्हाका दिसता Praise God. 55 or 56 इतली आसतली. आनी सगळे बॉडी ट्विस्ट जाला आनी तिणें ताका उबी उबयल्या घट धरून. हांवें म्हणलें आतां मातसो दिल सोड आनी फकत जेजूक आर्गां दिता. ती बायल तिचो व्हडल्यान बोबो मारता ते वाटेन. आमी कॉन्फरन्स कॉलार थँक यू जीसस, ओय थँक यू जीसस जोरान, हांव इन प्रेइंग इन टंग्स. Praise God. म्हणलें स्लोली तिका सोड आनी आतां फकत हात दी, फकत हात दी. आनी ती आतां हात सोडटा, आपुणूच उबें रावता, Wow. आपुणूच उबी रावता. हांवें म्हणलें आतां तिका सांग, टेक स्टेप, 1 स्टेप एट अ टायम. 2-3 स्टेप घेतले, तिका आदार केलो. आनी जेन्ना तिच्या घरकारान पळयलें की ती उबी रावता, 2 स्टेप घेतल्या तिच्या आदारा बरोबर, Praise God. कितें म्हणटात जाणय, ती म्हणटा, नथिंग इज इम्पॉसिबल नाव फॉर जीसस. Amen. Praise नथिंग God. इज इम्पॉसिबल फॉर जीसस. हें जालें, 1 वर्स जालें, आनी ती आतां पोत्तून बसली आनी म्हाका पळयता आनी हांसता. उलोवंक जायना ते बायलेक. हांवें म्हणलें तुमी आतां फकत एकूच काम करात, आनी पोत्तून देवाक मागिनाकात, तुमचो देव कोण तो उज्याचो देव ऑर वॉटेवर देव, फकत आतां जेजू म्हणून तुमी फकत थँक यू जीसस बाय युअर वुंड्स बरयतात. थँक यू जीसस बाय युअर वुंड्स एंड माय दिस वन व्हॉट इज द नेम, विसरलो ताचें नांव, पारसी नांव तें, इज कंप्लीटली हील्ड. ती म्हणटा आय एम गोइंग टू से दिस. आनी तें जाल्या उपरांत सुमार वर 1.5 वर जालें. म्हाका आनी क्लास आहली, वचपाचें पडलें म्हाका. ही बायल जी भयण आहा, पाद्रीक मेसेज धाडटा की ब्रदर विन्संट आमचे बसत मावणे, आमकां इतली उमेद आयली. आनी फादर आतां वद्या वरान मेसेज धाडटा, देव बरें करूं. आतां पारसी लोक म्हाका दिसता आमचे इगर्जेन आमच्या सांत पावलाक Praise येतले God. म्हाका दिसता.
तांचो भावार्थ इतलो गोड जाला. They are really become very strong in the way. Jesus म्हणून बोबो मारतात. Praise आता God. पळयात फकत ती जेन्ना ते दोळ्यांनी पळयलें अशे भाशेन पेकोणी जाली ती, अशे भाशेन आपल्या दोळ्यांनी पळयलें की ज्या भयणीक इतले त्रास जाल्ले आनी दोतोरान सांगलें 3 म्हयने उरल्यात वाचपाक, दोतोराक कांय करूंक ना कित्याक ताका कांय ओंकता ना. आनी आपल्या दोळ्यांनी पळयलें, मातशें पळयलें, चड पळोवंक ना, सामकी बरी जावंक ना, पूण एटलिस्ट तो इल्लो क्लाउड पळयलो, तिका सामकी पळयली बरी जाल्ली ती. God. तांचो भावार्थ वाडलो. आनी आतां तांकां जेजू जाय, तांकां आतां देवाचें उतर जाय. आनी आयज सकाळीं रिफ्लेक्शन, टिचींग, कोंकणी Wow. कोंकणी तांकां आतां आमची भास शिकोवची पडटली हांगा आपोवपाक. रिफ्लेक्शन, Praise व्हिडिओ God. आनी सगळे देवाचें उतर आनी सबस्क्रायब पासून केलें चॅनल म्हणून आमी टिचींग आतां आयकतलीं. आमकां जाय आनी देवाचें उतर आयकप. Praise God. Praise Jesus. Wow. तो झोरास्ट्रियन लोक आसलो, पारसी लोक आसलो, Praise God. फकत एका वरान पवित्र आत्म्यान ताका इतल्या Hmm. देवाच्या मोगान Thank हाडली. you, Jesus. ताणें Thank you, आपल्या Jesus. दोळ्यांनी आपल्या कानांनी पळयलें. जें जायना तें देवान घडोवन हाडलें, जेजून घडोवन हाडलें. कित्याक हांव सजमतां आतां जेजून तांकांय विचून काडल्यात फ्रॉम द फावंडेशन्स ऑफ द अर्थ. Amen. तांकांय विचून Amen. काडल्यात आपले भावार्थी जावपाक, तांकांय विचून काडल्यात. आमी जी सदांकाळ जेजू कडेन येता, जेजू पाव, आर्गां जेजू, आमी खरेपणी अशा भावार्थान चलतात काय हो प्रश्न आमी विचारूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी ह्या भावार्थान चलता आमकां तें इनर कन्विक्शन आहा आमी राजूक आनी पांडूक आनी आली कडेन वेतले हांव, तांकांय जेजूच्या राज्यान हाडटले. Praise Praise God. God. Thank you, Jesus. Yeah. Awesome. Jesus. Awesome. जेजू काढ. Praise God. Praise God. हांव हे पळोवन कित्याक हांवें मुस्लिमां कडेन उलयलां, हिंदू कडेन तशे खूब लोक आहात जे बातीस घेतल्या, पूण हे पारसी लोकांक जी फकत म्हणटात हांव जेजूक जाणोन, पूण ताणें आपल्या दोळ्यांनी पळोवन इतलो आतां भावार्थान जोडला की ताका आनीक उतर आनी आनीक शिकवण जाय. पळय आयज सकाळीं ताका शिकवण धाडल्या उपरांत ताका तें डेली रिफ्लेक्शन धाडल्या उपरांत म्हाका मेसेज धाडटा ती बायल, प्रेज द लॉर्ड, थँक यू ब्रदर. Praise उत्तर धाडटकूच प्रेज द लॉर्ड, थँक यू ब्रदर म्हणून मेसेज धाडटात. कोण the म्हणटा sick one. पुरो ती बरी म्हाका नासली. फकत पेकोणी जाय, तुजें उतर नाका, म्हाका Yes. फकत जेजू नाका, म्हाका फकत Praise पेकोणी. God. तांकां जेजू जाय, तांकां जेजू जाय. But the thing is, brother, they were very receptive to the word that you sent them. They did listen to that faith teaching. Yes. And that actually built them. So beautiful it is. जेजू कारण. You know, and as you spoke to them, thank Hore, they were understanding that word. They had that understanding. Because it didn't take long, you see. Yeah. दोन Praise. तीन पाटी तांकां भावार्थाचो कायदो आयकोपाक सांगले. Yeah, awesome. दोन पाटी आयकले, म्हाका सांगला न्ही 5 स्टेप्स म्हणून बरयले तें. इतले ताका Yes, उमेद yes. जाली आयकोपाक. हे Yes. आयकोन Umetin. मागीर ताका Yeah. सामकें सांगून तांचो भावार्थ पावलो. जेजू Yes. कारण. And the Holy Spirit God. actually helped them as they were listening Thank to you, it. That is Jesus. so Yes. beautiful. जेजू So कारण. awesome. Praise God. Wow. Jesus. Praise Jesus. ते फादरागे काम सोंपे जालें. फादराचें काम एकदम सोपें जालें. Praise Jesus. काल सांजे रिबांदा रिगोर्जेन म्हाका रितीर आहलो 4 ते 7 पर्यंत. 4 ते 7 पर्यंत एडवेंट रिट्रीट इगोर्जेन. म्हणून फादर फ्रांसिस्कोन म्हाका आपयलो, तांचे पॅरिश काउन्सिल जाली मिटिंगान म्हाका आपयलो. फादर फ्रांसिस्को आख्या रितीराक बसलो. Praise Praise God. God. Praise Jesus. थंयसर लोकां बरोबर बसलो आनी पेपर आनी नोटबुक आनी पेन घेवन बरयत आसलो. Praise Praise God. Jesus. शिकी सगळे काबार जातकूच तो फुडें येता. इतलो खालतो पादरी तो सोबे माझा लोकां फुडें येता म्हणटा, ह्या भावान
आमकां शिकयलां म्हाका सांगलां तें हांव नको आसलो इतलें आमकां नॉय शिकयलां इतलें रेवलेशन दिलां Praise आनी God. देवाक फकत आर्गां वाखाणण्यान दिनवास दिवपाची गरज एक पाद्री Wow. आनी देखून आयज जें काल शिकयल्लें आयज हांव शिकोवंक सोदतां आयज हांगा Praise Jesus. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Praise God. आणि कोण आहा? जेजू Hello. कोण ना? Hello. Share करता sister. Okay. Praise Jesus. गेल्या संडे निगे सासमांगे बर्थडे आहलोली आनीक आम ते म्हणजे आउट लंचा ते घेवन गेली रेस्टॉरंटान आनी सकाळ मिस आसा येता आसतना केक हाडपा आहली आनी समहाव ते इसरोली हाडपाक घरा येयली सोमतींच मागीर हजबंडाक कितें दुसऱ्यां काम आहलें तेन्ना ते काडपा सांगपा आहलो हांव इसरोल ते उगडास करून थंय हाडना घेवन यो म्हूण आनी मागीर तेश कोन्न मागीर देंपोर तरी हिंग ब्रेक आसता बंद आसताय शॉपां गोंयां मागीर इवनिंग येयली इवनिंग मागीर थोड्या वक्तान 7 जाल सुमार आनी मागीर उगडास येयलो आनी कोडे की हाडना म्हूण कित्याक आमी ती रातीको खातोरपा आहली आनी मागीर हांव चिंतितां की हाडना मुगो आनको सांगोंक गेलें तेन्ना म्हळें वय हाडया वसया म्हूण आनको तो मागीर कामां कंप्युटराचेर बसून कितें काम करता आपल्या गेलें हाडया म्हणलें आनी मागीर थिंगा उरलें आनी मागीर म्हाका मातशें हें जालें कितें लायक मदर इन लॉगे सासऱ्यांगे बर्थडे आनी केक आसपाना मातशें म्हणजे हांव केशी कोण हाडपा आहलें म्हगे बर्थडे हांव लायक बॉदर कोन्ना हाडपाक कित्याक म्हाका Praise तितलें हें आसना केक हाडपाचें बट तेगे हाडपाकूच जाय आहलोली आनी कितें कोन्न मुजां कोन्न वी लायक दीस काबार जालो आनी आमी हाडूंकू पावनाय आनी थोड्या वक्तान हाडया म्हूण गो रावलो आनी मागीर सडनली ते दीस आम कोण एक्सपेक्ट करूनाय ते गेस्टां ती केन्ना येयनाय ती एक्चुली भायरसो येयल्लीं आनी ती विजीट कोरपा येयलीं आनी तेंक मस्त खबर आहलो तेगे बर्थडे म्हूण आनी ती केक घेवन येयलीं सो ही शेअरिंग हांव कित्याक कोत्ता की लायक हांवें हें उतरां येन सोत देवागे राजा येन हांवें Praise God. चोयलां जेदो हांव सोगलें म्हणजे म्हगे एवरी स्टेप ऑफ माय लायफ हांव ते पवित्र आत्म्या इनवॉल्व कोत्ता आय एम एबल टू कितलें तेका इनवॉल्व कोत्ता कितलेंय काम केसलेंय कामांत सो इंत देखून तेणें म्हाका तेगे दाखोयलें लायक तेणें म्हाका हें केलें की फूल डे तेणें म्हाका एशें कोन्न म्हणजे हांव वोसोन पावना केशें कोन्न आनी चोयच्या गेल्यार एट द एंड ऑफ द डे समबडी हू वॉज अनएक्सपेक्टेड ती केन्ना एवरी इयर येनाय आमगेर फर्स्ट टायम एशें येयलीं आनी तें केक ती घेवन येयलीं सो म्हाका कितें दिसलें की देव कितू बरो लायक एवरीथींग तो Praise लिटल God. थिंग्स तो काय बरो प्लॅन कोत्ता नाजाल्यार ते दीस एक्चुली आमी लिटरली मिस आउट जाता आहलीं ती हाडपाक Praise God. बट तोय गोडे आमक गोडे एशें कोन्न हें कोता आसता तूं वचनाका लायक पयशां एशें म्हणूय बट लायक डबल लायक आय डोंट नो वॉट आनी वी रियली डोंट लायक इटींग इट बट वी वॉन्टेड टू गेट ऑल्सो बिकॉज इट्स हर ओकेजन Yeah. बट देव इतू बरो पवित्र आत्मो तो सग एवरी एरिया ऑफ युअर लायफान तो इनवॉल्व जाता वेन यू लेट हिम गेट इनवॉल्व दॅट्स वॉट आय एम ट्रायंग टू से Praise God. I just want to give glory की तो म्हाका आमक सोदां लायक तो आहा एवरी डिसिजन हांवूय तेका इनवॉल्व कोत्ता आनी तोय म्हाका हेल्प कोत्ता म्हूण एशें कोन्न he shows his presence like everything for our good. Yes. Praise God. Argan Jesu, Argan Povitra. Praise Praise God. जेजू Yes. कारगां जेजू कारगां Praise Jesus. This is so beautiful. Small sharing, but I was like just amazed the whole day ki kai bormoto like for everything his presence, his involvement is there in my life, in every Well, area of my life. birthday celebration पासून complete कोत्ता. Praise He God. plans out. Thank you, Jesus. Praise God. आणि कोण आहा? And दुसऱ्या दिवसा एक सांगता दुसऱ्या Okay, दिस okay, लायक okay. आय वॉज फिलिंग लायक हांव उठोल तेन्ना लायक हांव सारकें एकदम टेरिबल बॅक पेनान उठोलें आनी ते दीस म्हाका केशें कोन्न माय पायगे घार वयच्या जाय आहलें आनी समथींग इम्पोर्टंट तेंगे एक काम आहलें हिंगसो म्हाका चांद्र वयच्या जाय आहलो गोबरार आनीक युजली हांव जोरी तर सोत म्हाका खबर आसोना जाल्यार हांव ते दिसा रेस्ट घेता आहलें आनी ते दिसूय म्हाका दुस्मान उलयतालो रेस्ट घे चोडूय हें कोन्न नाका डोंट एक्सर्ट युअर सेल्फ म्हूण बट हिंगा हांवें चिंतिलें की दीस इज वेर लायक म्हगे फेथ हें जाता भावार्थ म्हगे लायक आय शूड प्रॅक्टीस म्हूण आनी हांवें म्हणलें की हांवें कन्फेस केलें की आय एम गोन टू नो मॅटर हाव आय एम
feeling right now, mige हो दीस सारक बरो वयता म्हूण आनी सगळीं मगे काम जातलीं and I will be good म्हूण. No matter how I was feeling, I confessed and I believed की मगे सगळो आज दीस सारको आहा तो आनी joyful आसता म्हूण. Praise आनी God. हांव सर्च बावार्थान भायर सरलें आनी खरें म्हळ्यार ते दिसाक नाल्यार युजली हांव मातशें क्रँकी आसता आसलोलें एशें कोन्न बरें ना बी म्हूण लायक बट because I put my faith in practice, I was able to be joyful त्या दिसाक सगळीं कामां जालीं and I realized wow, like खरें like when we take that step in faith, like he never fails us. Hokko तेगे तें promisesanचेर आम गोट रावों जाय. We have to just step out, believe and receive. That's what I always feel. So Jesu arga ki all the strength comes from him. To amti Amen. gotai dita. Amige gotai also na this kite am osokta le. And always we are weak. Without him we are nothing. So Jesu Amen. arga he is so awesome. एक Praise दिसा तो God. गोटाय आम दिता करपाक कितें आमगे आहा तें. He does it for us. Yes. Argan Jesuk. Argan Thank Jesu. you, Jesus. Wow. Praise God. Praise Jesus. Praise God. जेजू कार्गन. Jesu Karka. Okay, brother. Comments Korea mare. Sister, हांव एक धाकटी सांगता. Okay, okay. Go ahead, Derek. Hi. Nice to see you. Praise Jesus. Praise Jesus, sister. Praise Sister, Jesus. ती हिंगे येयल्या न्हू आतां मगे बायलां भुरगीं गोंय सोडया. आतां हें तिसरो सुमार. आनी व्हडल्यागे एडमिशन रोखलें जालें. तेणी चड दीस दवरून धाकल्या मातशी डिफिकल्टी आहा म्हणून तें स्कूल तेका आतां दवरूंक ना स्कॉलां आपणालें. ती कशेय भाशेन तें काडूंक वता इस्कॉलान. आनी तेणी म्हाका 2 पाट मिटींग अरेंज केली आनी दोनूय पाट मिटींग कॅन्सील केली. म्हणजे एक सुमाना एक आनी दुसऱ्या सुमाना आनी एक म्हणल्यार 2 सुमान थिंगा गेली. आतां तिसऱ्या सुमाना परतो मिटींग अरेंज केली. हांवें ब्रँटा फोन मारलो जे कावन्सील आहा तेका आनी तेका सिट्युएशन सांगलें अशें आहा. ती म्हणपाक आपूण चान्स मेवता जाल्यार आपूण मिटींग येता. पूण ते चान्स मेवना ती मिटींग येवना. सो टिचरीन मिटींग घेयली आनी ती म्हाका सांगूंक लागली आमी तेका 2 न्हय तेका स्पेशल स्कुलान घाल. आनी स्पेशल स्कुलान घालपाक म्हाका आनी आतां सप्टेंबर लो रावों पडटा. सप्टेंबर म्हळ्यार आतां आनी स्कूल चुकली ना आतां तितले म्हयने आनी म्हाका ती केशी एग्री जायना जोनसा दवरपाक. म्हळ्यार हांवें म्हळ्यार सायबा जेजू म्हळ्यार तूं जे जोनसा म्हळ्यार वाट दाखय आनी तुमचे स्कॉल तूं दितो म्हण तेका. आनी हांव ओगी रावलो मिटींगेक. आनी हांवें काडलें आनी ती कोण कावन्सिला इन्चार्ज आहा ते बायलेक फोन मारलो आनी ते टिचरीक उलोवपाक तेणी दोगांचे मदें बरी आर्ग्युमेंट जाली आनी झगडीं मारली आनी ती टिचर हें जाली म्हळ्यार आपूण तेका 2 न्हय घाल. हांवें म्हळें ओके 2 न्हय जाल्यार हांव आनी कितें करूं. हांव काडलें आनी येयलो. आनी तेणी म्हाका ईमेल धाडली कित्याक आमी तेका 2 न्हय आमची आतां मिटींग जाल्या जोनसा फादरा कडेन आनी फुडें कावन्सील डिसिजन घेता. आनी हांव ओगी रावलो आतां. हांव आनी कोणा कोणें मातशें विचारलें कितें करूं काय म्हणून. आनी ती म्हणपाक लागली ती इन आउट जाता गोळे येताय वयताय तेका लागून म्हणपाक लागली तेंका डिफिकल्टी जाता कावन्सील लागून तेका प्लेस दिवपाक. आनी आयज हांवें बेश्टी मेल ओपन केली पयल्यार कावन्सिलान सुद्दां म्हाका मेल धाडली की जोनसा आमी त्याच स्कॉलान परतून घालताय आनी Praise तुका God. कांय करपाक गरज ना. स्कूल आमी कॉन्टेक्ट करतले टील दे फायंड अ स्पेशल प्लेस फॉर जोनस स्पेशल स्कूल. हांवें म्हणलें ओके हां बरें. आनी काडलें आनी हांव गिरावना परतून हांवें काडला तेका फोन मारलो ती कोण म्हाका ईमेल धाडली. हांवें म्हणलें सर तुगे तेणें कॉल केलें म्हाका सकाळीं मिस जाली. तेणें फोन केलें कामाचेर रावन. तो म्हणपाक तूं कांयच कोनाका स्कूल म्हणपाक लागलें आमी कॉन्टेक्ट करतले आनी आमी तुका कॉन्टेक्ट करतली. जोनसा म्हणपाक लागली विदीन ते क्रिसमस हॉलिडे जोनस स्कॉलार येता. इतलें Praise सिस्टर. God. Praise Jesus. Hello? सिस्टर. Yes. Praise God. प्रेज गॉड सिस्टर. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Wow, awesome. Praise God. Awesome. Praise God. So, yes. Devage, kitte. Jonas has the mind of Christ. In Yes, this, sir. God is inside him. He's a prophet appointed for God's glory. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कार्गा. Jesu Karka.
म्हणटच आता बाब डेरेक तुझें टेन्शन गेलें तुका नातालाचो व्हडलो गिफ्ट मेळ्ळो. होय होय आतां अजून ब्रदर रावता हांव तेंका ती केन्ना कॉन्टॅक्ट करतले आनी जूनच परतून बाबा आनी तूं सिस्टर आतां म्हणल्यार राव नाका जालें तुजें काम. होय बिलीव इट. हांव रावून अर्घा आसलो दीत ब्रदर हांवें राव. तेका सोगलें. होय सिस्टर. तूं फकत आर्गां वाकाणणी आनी दिनवास दी की ताचें एडमिशन Amen. जालें म्हणून आनी तूं फकत बावाळ दवर की आतां तुका परतून सगळीं येयल्या म्हणून कित्याक आतां देवान सगळें काम केलें तुजें. डन. तुका कसलीच भिरांत ना, तुका कसलीच हुस्को घेवपाची गरज ना, सगळें केलां देवान तुका. Praise God. आमेन. Okay, Jesus. Amen. 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 Wow. Praise God. Mighty, mighty, mighty. Wonderful हो testimony. तूं कामाचेर आय घरा आय तूं. कामाची टॉयलेट या ब्रदर. होय होय. कोणाक देवाची उतर आयकोंक जाय जाल्यार कामाचेर ताका टॉयलेटान पासून Toilet. Oh, praise God. God bless you. God bless you, Abba. Jesus. Awesome. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise Jesus. आणि आणि कोणाक कोण येता हा? testimony? Praise God. आणि कोण हा गवायकी दिवपाक? आणि कोण हा? म्हणटच आमी कॉमेंट्स करूया. होय ब्रदर होय. Hoy, brother. ओके. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. तर भाव भयणीनो आमी जाणो की नातालाक कितले दीस जाता आतां फकत 4-5 दीस उरल्यात. वय की ना आयज 20 तारीख आनी 4-5 दिसांनी आमी नातालाची परब करतले. आनी हांव ह्या दिसांनी फकत ह्या दिसांनी न्हय पूण सुमार 15 दीस आनी 3 सुमारान हांव नियाळ करतालो कित्याक हांव शिकयतालो नातालांची परबेक सगळीं आमी आयकता आदवेंत आयलो आमी तयारी करूंक जाय आमी ही तयारी करूंक जाय जेजूच्या परतून येण्याची आमी सदांच दुसऱ्या येण्याची आमी तयारी करता पूण चड करून इगर्ज मात कितें करता तयारी करता फकत नातालांची. लोक म्हणटा ह्या नातालाक आमी बरे भशेन जेजूक येवकार दिवंक जाय जाल्यार आमी बरे भशेन रितीराक वचोंक जाय, कुमसार करूंक जाय, मागीर देवाचें उतर आयकूंक जाय, मागणें करूंक जाय आनी नेवऱ्योय करूंक जाय. क्रिसमस ट्री घालूंक जाय, चुनो मारूंक जाय, आमच्या घरा सगल्यो वस्तू करूंक जाय. होय की ना? आतां तुमी म्हाका सांगात नातालांच्या वेळार आमी हें करिना चुनो मारिना आमच्या घराक. होय ब्रदर. सगळे आमच्या गोंया इगर्जेन सगल्यो इगर्जो आनी सगल्यो शिमितेऱ्यो आतां झगझगतात. Praise God. केन्नाच झगझग ना. पावस जालो जालो ऑक्टोबराक. आतां डिसेंबरान आतां नातालांचे परबेक आतां सगळे पेंटर बिजी आहात. सगळो लोक चुनो मारता. खंयच्या घरा कडेन ह्या वेळार तूं आतां वेशी जाल्यार खंय दिसता सगळे कडेन बेकरीच आहात म्हणून हांवें परमो येता. नेवऱ्यो भाजतात, केक जाता, दोदोल जाता, खंयसरूय वचोंक जाता खंयच्या घरान बेकरी आहा आमच्या गोंयांत. हांगा तुमच्या कडेन ना फकत हांवूच म्हजेच नाक मातशें सेन्सिटीव जालां. तुमकां कितें दिसता? होय होय होय. येता वास. Yes, brother. येता. म्हणटच ह्या वेळार सगळे कडेन कितें ना कितें आमी स्वीट्स करता आनी हांव नियाळ करतालो ह्या दिसांनी जेन्ना जेजूचो जल्म जालो पयलीं नातालां हांव चिंतालो देवाचें उतर आयकोन वाचून कांय नातालांच्या दिसा बेकरी कांय चलनासल्यो, क्रिसमस ट्री नासली, सांता क्लॉज नासलो, चुनो कोण मारिनासलो, मागीर नेवऱ्यो कोण भाजिनासलो आनी व्हडले म्हणल्यार नातालांचो दास आनी नातालांचे मिडनायट मास आनी हे सगळ्यो बायलो दोबाजो जो जाता तो ह्या दिसांनी हो कांय नासलो. हांव चिंतूंक लागलो जेन्ना जेजूचो जल्म जालो मागीर जेजू 1 वर्साचो जालो, 2 वर्सांचो जालो,
3 वर्सांचो जालो, 5 वर्सांचो, 10, 20, 25, 30 वर्सांचो जालो. देवाच्या उतरांत कांयच बरोवंक ना की कितें कसलो दबाजो जातालो कसले सेलिब्रेशन जाताले. आनी देवान आपल्या उतरांत सांगलां की जेन्ना जेजूचो जल्माचो दीस येतलो म्हणून आमी अशे भाशेन करूंक जाय, तशे भाशेन करूंक जाय, आमी रितीर करूंक जाय, आमी उपास करूंक जाय, आमी एक बरें कुमसार करूंक जाय. हांव हें वाचतालो, म्हाका कांयच मेळोंक ना. तुमी आयकता हांव कितें म्हणटा तें? होय ब्रदर. होय Yes, ब्रदर. brother. नातालांची परब म्हणलें कितें? जेजूच्या जल्माचो दीस. आनी हांव म्हणटा देवाच्या उतरान बेशी जाल्या. सगळ्या 3-4 शिवट जुवाचो, मातवाचो, मार्कूचो, लुकाचो, सगळ्यो चिटी ज्यो पावलोन बरयल्या, सगळ्यो चिटी ज्यो पेद्रून बरयल्या, रेव्हलेशन आनी सगळे सगळे जे बरयलां म्हणटा ते उत्पत्ती, आय मीन एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स, सगळे पडे हांवें वाचले. हांव चिंतूंक लागलो, नातालांचे परबेच्या दिसा जे पयले द अर्ली चर्च म्हणटा ते भाशेन कशे भाशेन नातालांची परब समर्पीत सेलिब्रेट करताली, कशे भाशेन नातालां जाताली. आनी पयले पाटी फुडे अशें सगळें केलें, गुगल मारलो, याहू मारलो, हाव वॉज अर्ली क्रिश्चन. आनी म्हाका देवाच्या उतरांत कांयच मेळोंक ना, कांयच मेळोंक ना. हांव शिदीत पडलो. हांवें म्हणलें हांव आतां देवाचें उतर शिकयतां, हांव देवाचें उतर आतां म्हणजे प्रीच करता. आनी आतां नातालांची परब येता, हांव आतां लोकांक कितें सांगतलो? वर्साच्या वर्सा इग्रोज मात कितें म्हणटा? तयारी करात, कुमसाराक वसात, हें करात, तें करात. आनी शेकी आमी ही सगळी तयारी करता की आमी करीत आसा, ल्हानपण करीत आसा. कित्याक जेन्ना हांव ल्हान आसलो, हांव तुमकां सांगता, ल्हान आसतना नातालांचे परबेच्या दिसा आमी सगळी तयारी भायली करताली. आमी रितीराक वचपाचे तेन्ना रितीर करपाचो आनी कुमसार करपाचें. ते कुमसार आनी कोमयां घेवपाचो तो एक दीस पयलीं आमी करताले. कित्याक सही आसली. नातालांच्या परबेच्या दिसा आमी नितळ आसूंक जाय, आमी सामकी क्लीन आसूंक जाय. त्या नातालांच्या दिसाक वचोन जेजूक आमी येवकार दिवंक. तें करताले हांव. पूण इतलीं वर्सां जावन आनी आतां देवाचें उतर शिकोवन हांव पळोवंक लागलो, हांव नियाळ करूंक लागलो, कशे भाशेन तो लोक जो जेजू बरोबर आसलो, मागीर जेजू मरोन परतून स्वर्गार गेलो, तो आतां बापाच्या उजव्याक बसला. जो पयलो क्रिस्तांव आहलो लोक, तो कशे भाशेन नातालांची परब करतालो. पूण ज्या भाशेन आमी ह्या वेळार नातालांची परब करता, तो लोक नातालांची परब करिनासलो. The early church never celebrated Christmas the way we celebrate Christmas today. म्हणटच हांव विचारूंक लागलो पवित्र आत्म्यान, जो लोक ह्या वेळार आपूण क्रिस्तांव म्हणटा आनी जो लोक तेन्ना क्रिस्तांव आसले, तांचे मदें कसलो डिफरन्स आहा? What is the difference between those Christians and the Christians today? सारको प्रश्न म्हाका पवित्र आत्म्यान विचारपाक. Is it a good question? Praise God. Yes, brother. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी Yeah. जेजूचे आदार म्हणटा, आमी देवाचें उतर आयकता, आमी देवाचें उतर शिकता, हे सगळें आमी करता. आनी आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी Yeah. देवाचें उतर ना. We are in the word. We are in the word of God. दुसरो लोक फकत धर्म करता, पण we are in the word of God. We are studying the word of God. We are preaching the word of God. We are proclaiming the word of God. We are giving testimony. Zoom, boom, doom, सगळे आता चलता. आणि everybody is preaching word of God. Amen. Ask the Holy Spirit, what is the difference between us and the early church, those Christians? जो लोक कित्याक क्रिश्चियन म्हणल्यार जेजू ह्या संवसारांत आसलो तेन्ना कोण क्रिश्चियन म्हणिना आसलो. कित्याक क्रिश्चियनचे नांव फकत इन एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो, ताचे पयलीं लोक क्रिश्चियन नासलो. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत खुर्सार वेचे आदीं आपल्या ताचें मरण जावचे पयलीं
त्या लोकांक क्रिश्चियन म्हणून आसले ते जुदेव आसले दे वर जूज तांचे ते पोन्ने कराराचेर चलताले पूण एक्ट्स ऑफ दी अपॉसल्स जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो आनी एका जाग्यार म्हणटा ते भाशेन इट इज इन अखेया म्हाका दिसता देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अखेया थिंचोर पयले पाट लोकांक क्रिस्तांव म्हणूंक लागले केन्ना जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो ओनली व्हेन द होली स्पिरिट केम त्या लोकांक पवित्र आत्मा येयलो त्या लोकांक लोक क्रिश्चियन म्हणूंक लागले म्हणजे ते आता क्रिस्तांव ते तांचे भितर क्रिस्ता तांचे मध्ये पवित्र आत्मा आहा कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो पळयत जाल्यार एक्ट्स कितें म्हणटात आमचे भाशेन एक्ट्स ऑफ दी अपॉसल्स धर्म इतिहास इतिहास दोरदूतांचो इतिहास ओके धर्मदूतांचो हा धर्म ब्रदर धर्म धर्माचो इतिहास धर्मदूतांचो दोरदूतांचो Yeah. दोरदूतांचो इतिहास म्हणून दुसरी चीट आमी पळयत जाल्यार एक्चुअली पयली चीट पळयत जाल्यार आमी पळयता की सगळे शीस आंकवार मोरये बरोबर आता आंकवार नासली ती मोरये बरोबर शीस सुमार 120 शीस जे मागणी कोत्ताले पवित्र आत्मा येवचे पयलीं मोरी आणि सगळे ते शीस मागणे कोत्ताले पवित्र आत्मा येवचे पयलीं कित्याक जेजून सांगलेले तांकां आतां पुनरुज्जीवन जाला हांव सोनीच्या बाबाच्या उजव्या कडेन हांव येता आतां पूण तुमी जेरुसलेम सोडी नाकात कित्याक पवित्र आत्मा येतकूच तेन्नाच की तुमकां ती पदवी मेळटली तुमकां ती शक्ती मेळटली तुमकां ती जाणवाय मेळटली तुमकां ती म्हजी कितें म्हणटा ती म्हजें बरेपण मेळटलें तेन्नाच की तुमच्यान वचोन म्हजें उतर पुरगट करूंक जाता म्हणून ते आतां मागणे करीत आसलेले पवित्र आत्म्याच्या येण्याची मागणी येणे पासून आनी शेकी पवित्र आत्मा येता जेन्ना पवित्र आत्मा येता पेद्रू देवाचें उतर शिकयता आतां सगळे कडेन वेता आनी तेजे उपरांत आतां एक इग्रोस कॉमेन्स जाता द चर्च बिगिन्स at the beginning of Holy Spirit पूण तेजे उपरांत जेजूच्या जल्माची और त्या शिसांनी जेजूच्या जल्माच्या दिसा और जेजूच्या बर्थडे दिसा जे आमी क्रिसमस म्हणटा ताचे वयर कांयच आमी वाचूंक ना कित्याक आतां आमी क्रिसमस म्हणून मानिना आतां क्रिसमस सदांकाल जाता ज्या दिसा जेजू म्हजे भितर येता त्या दिसा म्हजें क्रिसमस चालू जाता आतां जेजू म्हजे भितर आसा पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता आनी आतां हांव एक क्रिस्ती जिवीत फकत नातालांच्या दिसा पयलीं न्हय फकत आदवेंताच्या वेळार न्हय सदांकाल हांव एक क्रिस्ती जिवीत जियेता म्हजें जें सेलिब्रेशन हांव कोत्ता तें आनी जी तयारी हांव कोत्ता ती फकत हांव नातालांचे परबेक करिना ज्या भाशेन ह्या दिसांनी नातालांचे परबेक इतली तयारी चलता खंयच्याय इगोर्जेन वेशी जाल्या ह्या वेळार खंयच्याय इगोर्जेन हांवें कितल्या पाद्रीक सांगलें फादर तूं मातसो आमचो एक रितीर करया अरे बाबा कितें रितीर रे आतां रितीर मागीर करया आतां आमकां कितल्यो मिटिंगी पडल्यात आतां क्रिसमस ट्री करूंक जाय मागीर आमकां तो सॅन्टा क्लॉज करूंक जाय मागीर ते आमचे ते साऊंड स्पीकर घालूंक जाय कित्याक आतां क्रिसमस ट्री लावून खूब लोक येता आमचे सगळे प्लॅनिंग चलता मागीर आमकां ते दोस बी आमकां ते ऑर्डर करूंक जाय कित्याक आमकां ते पॅकेटां करूंक जाय भुरग्यांक आनी ते दुबड्यांक दिवपाक खूब प्लॅनिंग चलता ह्या दिसांनी आनी तूं आनी कित्याक आमकां रितीर आपयताय असल्यो आमकां खबरो मेळटात असल्यो खबरो कित्याक खूब लोक इगोर्जेन पासून पॅरिश काउन्सिल पासून खूब बिझी आहात कसली तयारी करतात तयारी कसली करतात उतर दुसऱ्यांक दिवपाक उतर शिकोवपाक तांकां उतराची सजमणी दिवपाक तांकां खरेपणी देवाचे जेजूचे शीस करपाक ना बाबा ही तयारी चलना फकत चलता ह्या कुडीची तयारी
संसारिक Correct. praise God. ह्या कुडीची तयारी चलता आणि कुडीची तयारी म्हणल्यार वन इज एंटरटेनमेंट. Amen. Yes. Praise. एंटरटेनमेंट म्हणजे कितें तें कसलो कोण तियात्र करता, कोण ड्रामा करता, कोण आता सांता क्लॉजाक घेवन मातसो हा 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 करून तो प्रॅक्टीस करता, मागीर क्रिसमस कॅरल मिस्टे आमचे क्रिसमस कॅरल आनी तेंय सोड फकत क्रिसमस कॅरल न्हय, क्रिसमस कॅरल कॉम्पिटिशन, त्याचे उपरांत क्रीप Praise कॉम्पिटिशन. Jesus. फकत क्रीप करचो नाय, आता सगळो लोक क्रीप करता. कित्याक ताची क्रीप व्हडली आसूंक जाय, ताची क्रीप बरे भाशेन दिसोंक जाय आनी ताका व्हडलो इनाम मेळोंक जाय. म्हणून आता ते दुडू आता प्राइज दिवपाक ते दुडू प्लॅनिंग कमिटी चलता. त्याचे उपरांत आता तांकां जज अपॉइंट करपाक दुसऱ्या घरा कडेन वचपाक ते आनी प्रिपरेशन चलता. म्हणून हे सगळें जे भायल्यान चलता की हांव तुजेवन बरो, तुजी क्रीप तुजेवन व्हडली, म्हजो इश्टार तुजेवन व्हडलो इश्टार. आता हे सगळें म्हजेवन तुजेवन सगळें म्हजी केक. आता सगळे आता जज वेतले, लोक थंयसर आता येतलो, ते फकत थंयसर जज वेतले, थंयसर स्टार पळोवपाक आनी जी क्रीप पळोवपाक. थंयसर तांकां केक पासून मेळटले, नेवऱ्यो मेळटल्यो. म्हज्यो नेवऱ्यो ताजेवन बऱ्यो आसूंक जाय, कित्याक ताका त्या जजाक बरें जेवण मेळत जाल्यार तो सुबेज मार्क दितलो. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. समजा आता हांव त्या कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतलो जाल्यार आनी ते जज म्हज्या घरा येयले, ताका फकत हांव क्रीप दाखयतलो, क्रिसमस ट्री दाखयतलो, स्टार दाखयतलो, ताका बरो भाशेन बसयतलो आनी ताका बरें जेवण दितलो, ताका खोशी करतलो. कित्याक म्हाका जाय मार्क जाय पास जावपाक. आमचें आतां कॉम्पिटिशन चलता, आमचो एक वोट चलना. आतां जिखतलो कोण? एकूच जिखतलो पयली प्राइज. येस ब्रदर. आनी हांव इतलो वावर कोत्ता आनी समजा त्या जजान म्हाका दिवंक ना, आतां दुस्मान काय जाली कॉमेस, वय की ना? येस ब्रदर. हांवें इतलो वावर केलो, म्हाका फुडल्या वर्साचें कॉम्पिटिशन नाकाच, तुमी सगळे अशेच, तुमी तशेच. नातालाची परब खंयची? नाताल म्हणजे कितें? नाताल म्हणजे जेजू देव मनीस जावन ह्या संवसारान आयलो, पूण आमची उतरां खंयच्याचेर गेली? कॉम्पिटिशनाचेर गेली. आवर फोकस वेंट ऑन दी एक्सटर्नल आनी जेजू आतां उरलो थंयसर पयस. जेजू सामको भायर आहा, आउट ऑफ द पिक्चर. क्रिसमस म्हणल्यार आतां क्रिसमस न्हय, इट इज एक्समस. क्रायस्टाक काडला आनी आतां सगळी कॉम्पिटिशनां, सगळे इश्टार, सगळे क्रिसमस ट्री, क्रिसमस सेलिब्रेशन, तियात्र आनी सगळें चलता. आनी हाचेर नियाळ केल्या उपरांत म्हाका खूब दूख भोगली. हांवें म्हणलें जेजू, हांव देवाचें उतर परगट करतां आनी हांव फकत बेतलो आनी ताका सांगतलो, हांव ओगी रावतलो, हांव म्हणटलो कितें. हांवें कॉमेस केलें आतां इगोर्जेक वचपाक. परतून गेलो, हांवें म्हणलें रिन्यूड वचोन सांगपाक. 10-15 इगोर्जेक कॉन्टेक्ट केले उपरांत 3 इगोर्ज्यो मेळ्ळ्यो म्हाका, 3 पाद्रीगार मेळ्ळे, जे म्हणूंक लागले, वय बाबा रितीर करतो, करया आमी रितीर, प्रेज गॉड. करया रितीर. Awesome. तो वास्कोचो मेळ्ळो आयतारा दीस. एक मेळ्ळो आमकां हांगा हे इगोर्जेन आनी एक मेळ्ळो आमकां काल रिबांदार, म्हणजे आयज 20. आतां 20 ते 25 तारखेर तुका तुजो 20 तुजो बाप सायब पासून येयलो जाल्यार कोण रितीराक वचपाक तयार ना. कित्याक सगळीं आतां बिजी आहात चुनो मारपाक आनी नेवऱ्यो करपाक. Praise God. गरजेचे. सारकें न्ही? हांव विचारता Praise. आतां कोण रितीर करीत जाल्यार कोणूय बरो प्रेगादोर येत जाल्यार, म्हणून प्रेगादोर आतां कितें चिंतलें, आतां आमी सगळे प्रेगादोर जे आहात एकदम हुशार. तुमी येवंक तयार जायना जाल्यार आमी तुमकां शिकयता कशें कशें घरा बसून तुमकां आमी देवाचें उतर दितले. आतां आमी युट्यूब चालू केला आनी झूम चालू केला. आमी तांचे वन हुशार. तुमी आयकना जाल्यार आमी ब्रॉडकास्ट करतले आनी तुमकां दितले आमी कशें भाशेन तुमच्या तोंड उक्ते करून आमी तुमकां फट करतले आनी कशें खायना ते आमी पळयतले. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. हांव विचारता तुमकां Praise भाव, God. Praise God. हांव तुमकां सांगता विचारता,
काल जेन्ना हांव थंयसर पावलो रिबांदा रिगोर्जे थंयचो पवित्र आत्मा म्हाका म्हणूंक लागलो तो पाद्री बसला तो पाद्री सजमता की खरेपणी आमी ते उतर आयकोंक जाय खरेपणी रितीर करून कितें तरी आमच्या इगोर्जेन करूंक जाय तो एकदम खालतो तोय म्हाका आयकूंक सोदतात हांव सेमिनरीन वचोंक ना हांव इतलो ताजे भाशेन शिकलेलो ना हांव आपलो सदांचे दिसपट्टो गिराज म्हणटा ते भाशेन हें उतर हांव Praise शिकयता God. तेन्ना पवित्र आत्मा म्हणलो तो हा जाल्या आनी ताचे सगळे इगोर्जेचे लोक हा ताका सांग कशे भाशेन पयलीं नातालां जेन्ना जालीं कशे भाशेन ज्युसेन ती नातालां पळयलीं कशे भाशेन आंकवार मोरयेन ती नातालां पळयलीं कशे भाशेन त्या विद्वान जो लोक येयलो तो बाबिलोन ताणें पळयलीं आनी ताका सांग जेन्ना तो लोक अशे भाशेन नातालां पळोवंक लागलो कशे भाशेन पयलीं गोरजमात पयलो लोक शीस आसलो ताणें नातालांची परब पळयली आतां तुमी पळयात कशे भाशेन तुमी नातालांची परब पळयतात तुमच्या दोळ्यांनी म्हणटच आतां आमी बेगीनच थोड्या वेळान पळोवया कशे भाशेन आंकवार मोरयेन पळयलीं ती पयलीं नातालां जी जेन्ना जेजूचो जल्म जालो तेजे उपरांत आमी पळोवया कशे भाशेन जुजे जो तिचो पोती आसलो जो तिचे बरोबर लग्न करपाचो आसलो ताणें कशें पळयलीं नातालां आनी तेजे उपरांत कशे भाशेन तो विद्वान लोक जो तांणी ते नेकेत पळोवन आपली वाट सुरवात केली सुमार 18-20 म्हयन्याची वाट आनी ते आतां जेरुसलेमाक पावले आनी कशे भाशेन त्या लोकांक कळ्ळें की जेजू खरेपणी आतां हांगा जल्मला म्हणून तो आतां सुमार 2 वर्सांचो जायत येयला म्हणून आनी कशे भाशेन आयज जेन्ना आमी 2000 वर्सां जावन आमी नातालांची परब करता कशे भाशेन ह्या लोकांनी नातालांची परब पळयली आनी कशे भाशेन आमी नातालांची परब पळयता म्हणटच आयज आमी क्विकली लेट्स गो टू लुकाचो पयलो विस्वोर वड 26 ते 38 पर्यंत लुकाचो पयलो विस्वोर वड 26 ते 38 पर्यंत हांव सगळे एक स्क्रिप्चर शिकोवचो ना पूण आमी वाचूया पयलीं आमी वाचूया आनी पळोवया कशे भाशेन आंकवार मोरयेन जेजूचो जल्म पळयलो आनी तेज्या उपरांत आमी पळोवया कशे भाशेन जुजेन जल्म पळयलो आनी तेज्या उपरांत फुडें पळोवया जे आमकां वेळ आसत जाल्यार वाचूया एलिझाबेथीच्या गर्भेस्थपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेंतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रिएल दूताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो जेजूकार गांव देवाचें उतर आमकां म्हणटा की जेन्ना एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान आसली आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान आसली म्हणजे कितें 6 म्हयन्यान कितें कसले 6 म्हयने गर्भेस्त गर्भेस्त रायट गर्भेस्तपणान आसली Yeah. हांव तुमकां विचारता एक बायल गर्भेस्त जावपाक केन्ना किच्या वेळार गर्भेस्त जाता 80 वर्सांची बायल गर्भेस्त जाता 70 वर्सांची बायल गर्भेस्त जाता ना 60 वर्सांची बायल गर्भेस्त जाता 50 वर्सांची बायल गर्भेस्त जाता किच्या वर्सांची बायल गर्भेस्त जाता व्हॉट इज द पिरियड पण म्हाका सांगता तुमी सगळ्यो हांगा म्हणजे भयण्यो तुमी माय जाल्यार तो तुमी जाण केन्ना गर्भेस्त जावंक शकता केन्ना Torne piraer. Torne piraer. Torne piraer or तांचो मेनोपॉज कॉमेस जावचे पयलीं होय की ना Yes. Alright. before menopause before your
the woman starts a monthly period, stops the monthly periods. Yes. ठीक आहे ना? Yeah. आणि देवाचे उतर म्हणता, आम्ही वाचला याचे पयलीं की एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर आता 6 म्हयन्यान आसली. एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर गोरबेस्त आसली. आता हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, आयकात बरे भाशेन. एक बायलेक खरेपणी भुरगें जाय जाल्यार भुरगें जाय जेन्ना ती तरणाटी आहा, कित्याक तिचें धांवंक जाता, हें करूंक जाता, तें करूंक जाता, भुरग्या फाटल्यान धांवंक जाता, कित्याक ती जाणटी जाय जाल्यार तिच्या फाटल्यान आनी कोण धांवचो पडटलो, होय की ना? होय. पूण देवाचें उतर म्हणटा की एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर पावली, म्हणजे शी वॉज पास्ट मेनोपॉज आनी आतां ती 6 म्हयन्यार आसली. आनी जेन्ना ती 6 म्हयन्यार आसा, मोरी पासून नको की एलिझाबेथ जी जाणटे पिरायेर आहा गोरबेस जाल्या म्हणून. आयकतात तुमी? मोरी कोण आसली? एलिझाबेथाची मावशी बोल. मावशी न्ही, भयण आसली, ती काजन सिस्टर आसली. कित्याक गाय ती 6 म्हयन्यान आहा आनी मोरेक अजून पासून म्हायती ना? कित्याक? समजा बाय मारिया, तुका आतां भुरगीं आहात, जनिना तुका भुरगीं आहात, जेन्ना तुका कळ्ळें तुवें प्रेग्नन्सी टेस्ट केली आनी तुका ते 2 लायनी येयल्यो, प्रेग्नन्सी केल्यार तुवें टेस्ट केल्ली? जेन्ना तुजी फर्स्ट बेबी आयला तेन्ना तुवें प्रेग्नन्सी टेस्ट केल्ली की ना? केल्ली. ते दोन टेस्ट कोन्ना, आतां येयलें की सगळीं मेशिना. पूण आमी आतां गाजर टेस्ट करता, दॅट इज इजी फ्रॉम द फार्मसी. जेन्ना आमकां कळ्ळें 2 लायनी येयल्यो, तुमी कितें केलें? तुमी ओगी रावल्यात, चूप बसल्यात? ना, आमी फुल्ली स्टेप केला दोतोरा मेळपाक. आमी फुल्ली स्टेप केला दोतोरा वचून मेळपाक. आमी सगळ्यांक खुशालकाय दिता ना, जागी ना? आमच्या पाय मायक, आमच्या गोरकाराक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, अरे बाबा गोरबेस्तां, कॉंग्रॅच्युलेशन, सगळ्यांक कळटा. आनी आतां आमी ह्या दिसांनी तुका आतां व्हॉट्सएप हा, इंस्टाग्राम हा, फेसबुक हा, सगळे कडेन कळटलें. फकत तुज्या गांवांत न्ही, भायर पासून कळटलें की तुका प्रेग्नन्सी जाल्या म्हणून. पूण जेन्ना एलिझाबेथ गोरबेस जाता जाणटे पिरायेर, कोणाक अजून कळोंक ना, मोरी पासून नको. आनी कित्याक गाय? कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना एलिझाबेथाक कळ्ळें की ती गोरबेस जाली म्हणून, ती 5 म्हयने लिंपून रावली. कित्याक त्या वेळार जेन्ना भुरगें नासलें, सोबे माजार लोकां बरोबर लॉज आसताली हांगा. इट वॉज अ शेम. आनी ती म्हणटा, देवान म्हजी सगळी लॉज घेतल्या. आनी जेन्ना तिजी लॉज घेतल्या, ती आतां कोणाक सांगूंक सोदिना, चूप बसता आनी 5 म्हयने खंय वचना. तुमच्यान हाचे पयलीं वाचूंक जाता. म्हणटच 1 म्हयनो जाल्या उपरांत जेन्ना तिका कळटा, अरे बाबा तरी जाता म्हजे भितर, तेजे उपरांत ती 5 म्हयने आतां भायर वचना, म्हणजे आतां 6 म्हयन्यान आहा. आनी भाव भयणीनो, एलिझाबेथा कडेन फोन नासलो. एलिझाबेथाच्या घरांतल्यान नाझरेथ गांवांत 1-2 वरांची वाट नासली, 3-4 दिसांची वाट. दोंगरान रस्ते पूण ना. आनी थिचोर पावपाक, जुदेया पावपाक नाझरेथ गांवांतल्यान 3-4 दिसांची वाट. गाडी नासली, चलोन वचचें पडटालें. म्हणटच एलिझाबेथान मोरयेक सांगूना, मोरी नको आसली. पूण जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या हिस्टोरीन लुकाचो पयलो एपिसोड 26 ते 28 आमच्यान वाचूंक जायना, वेळ मेळचो ना आमकां काबार करपाक. पूण कितें घडटा? आंज बुडवो गाब्रियल तिचे कडेन येता आनी तिका सांगता गोरबेस जातली म्हणून.
आणि आंकवार मोरये दुताक सांगता, गाब्रिएलाक सांगता, म्हजो संबंध दादल्याशी ना, म्हजो संबंध दादल्याशी ना. वय तुजी सोयरीक जाल्या तुजे बरोबर आमचे लग्न जावना, आमचो लिंगा एकवट जावना, आमी बरोबर रावना आजून पासून, फकत उतोर जाला काजाराचे. म्हणटच हांव गरबेज कशी जातली आनी तूं म्हणटाय हांव गरबेज जातली कशे भाशेन दादल्या बरोबर संबंध दवरिनासतना. त्या वेळार दूत कितें म्हणटा जाणय, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी तूं गरबेज जातली. बरें आहा, पवित्र आत्मो येतलो आनी गरबेज जातली. अशें केन्ना घडलेलें? हेचे पयलीं केन्ना घडलेलें की पवित्र आत्मो कोणा एका कितें म्हणटात तें एके बायले बरोबर येवन पवित्र आत्मान तिका गरबेज केल्ली, अशें केन्ना घडलेलें? ना ब्रदर. केन्नाच ना. म्हणटच मोरयेक आंकवार आसली ती. आंकवार मोरयेक हें स्वत मानून सोंपें आसलें? हांव विचारता न्हू, सोंपें? आतां समजा बाय फातिमा, तुका कोणें सांगलें तुजो घोव आतां भायर आहा, वय की ना? होय ब्रदर. फुडल्या म्हयन्यांत तुका भुरगें जातलें. समजा आयज दूत येयलो तुज्या घराक, तुका सांगलें फुडल्या म्हयन्यांत तूं गरबेज जातली, आनी तूं म्हणटलें अरे म्हजो घोव ना, म्हजो घोव बोटीर आहा, ना तूं गरबेज जातली. कशी जातली गरबेज? पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी तूं गरबेज जातली. स्वत मानताय? ना ब्रदर. आतां समजा तुका कोणें सांगलें, तुजी जी बापूल भयण आहा न्हय 80 वर्सांची, ती आतां गरबेज जाल्या. समजा हांव नको तुका 80 वर्सांची बापूल भयण आहा वा ना हांव नको, पूण तुका सांगलें तुज्या 80 वर्सांची बायल, 80 वर्सांची तुजी बापूल भयण आतां गरबेज जाल्या, तिका भुरगें ना पूण आतां गरबेज जाल्या, आनी तुका हें सांगलें जाल्यार, ही म्हायती दिली जाल्यार तुका, आनी तुका सांगलें की पवित्र आत्म्या उदेशीन तूं फुडल्या म्हयन्यान गरबेज जातली, तूं कितें करतली? तूं एका म्हयन्याक रावतली गरबेज जावपाक? तूं कितें करतली? वॉट वील यू डू? तुका सांग 80 वर्सांची तुजी बापूल भयण आतां गरबेज जाल्या म्हणून, ती आतां 16 म्हयन्यान आहा, तूं कितें करतली? कन्फर्म करतालें. तुका तरी फोन मारूंक जाता न्ही, होय. व्हॉट्सएप तरी मारूंक जाता, येस ब्रदर. मेसेज तरी करूंक जाता, येस. पूण मोरयेक तो बेनिफीट नासलो ना. फोन उखलुपाक. ती कितें करता? उठ्ठा आनी सारकी जुद्याक वेता, 3-4 दिसांची वाट काडून थंयसर वेता. कित्याक? तिचो आदार करपाक, एलिझाबेथाचो आदार करपाक, हो फकत दुतान सांगला की ती 16 म्हयन्यान आहा म्हणून तें पळोवपाक. हांव विचारता तुमकां, आमकां कितें शिकयलां? जेन्ना आंकवार मोरी गरबेज जाली, तिणें आपणाचें सगळें विसरलें आनी ती आतां गेली थंयसर एलिझाबेथाक आदार करपाक. होय की ना? होय ब्रदर. एलिझाबेथाक आदार करपाक गेली, वा थंयसर पळोवपाक ना. गेल्ली की खरेपणी ती गरबेजान 16 म्हयन्यान आहा. कित्याक दुतान सांगलां पवित्र आत्म्या उदेशीन तूं गरबेज जातली. पयलें तिच्या मनान कितें आसलें? रेपणी ही म्हजी बापूल भयण गरबेजता, जाणटे पिरायेर वना. जेन्ना ती येता आनी पळयता आपल्या दोळ्यांनी की आपली बापूल भयण 16 म्हयन्यान आहा, जेन्ना तें जें सांगलां तें आज दुतान तें सोत जाता जाल्यार दुसरें सांगलां तें पवित्र आत्म्या उदेशी ती गरबेज जातली म्हणून तें सोत मानूंक जायना आतां? जाता. प्रेज गॉड. जाता. आनी हेचे वरवीं म्हज्या भाव भयणीनो आमकां कितें शिकून मेळटा? आमी ही आमची कोंकणीची क्लास कॉमेस करच्या आदीं आमी तुमकां सदांच सांगता, भाव भयणीनो तुमची गोवायकी दियात. तुमची गोवायकी दियात. सांगात देव तुमच्या जिवितांत कितें चलता तें. सांगात एकामेकाक सांगात कितें घडलां तुमच्या जिवितांत, कशे भाशेन देवाच्या उतरा वरवीं तुमचें जिवीत बदललां, कशे भाशेन देवाच्या उतरा वरवीं
तुमच्या जिवितांत कितें तरी बरें चलता आनी कोण जो आयकता हा त्या भयणी बरोबर अशें घडलें इतले ताका तिका त्रास आसले आनी देवाचें उतर घेवन ताका अशें जालें त्या भावान अशी टेस्टिमनी दिली आनी अशें ताचे बरोबर घडलें हांव ताचे भाशेन करीत जाल्यार तिचे भाशेन करीत जाल्यार म्हाकाय मेळचें ना शुअर मेळटलें शुअर मेळटलें ताका देव एकूच तो ताका व्हड आनी ल्हान मोठो आनी बारीक काव आनी दो इंडियन ओ फॉरेनर गाल्फी ओ नॉन गाल्फी शिपी ओ नॉन शिपी ताका कांय ताका लागना ताका जाय फकत कोण ताच्या उतराचेर बावट दवरता होय की ना जो कोण ताच्या उतराचेर बावट दवरता ताकाच मेळटा म्हणटच प्रॉब्लेम देवा कडसून ना प्रॉब्लेम कोणा कडेन आहा प्रॉब्लेम कोणा कडेन आहा म्हज्या कडेन आहा कित्याक हांवें बावट धरूंक हांवें म्हज्या परिस्थितीर कोणें म्हाका कितें सांगलां तें कितें म्हज्या जिवितांत घडलां तें ताचेर हांव चिंतून देवाचे उतराचेर म्हजी चोत्रां हांवें काडल्या आनी मोरी आज गोडवे गाब्रिएलान सांगलेलें तूं आतां गोरबेज जातली दादल्याच्या संबंधा वरवींनूय पवित्र आत्म्याच्या सावळीन पवित्र आत्म्याच्या पदवेन पूण तिचो बावाट घोट करपाक आज गोडवे गाब्रिएल तिका सांगता मोरी तुजी बापूल भयण जाणटे पिरायेन हा ती आतां 6 म्हयन्यान हा आयज म्हज्या भावा भयणीनो जेजू ह्या संवसारान येवपाचो हा देव आंकवार मोरयेक सांगता तो येवपाचो हा तूं माय जातली त्या भुरग्याची पूण तें तुका सोत मानून हांव तुका एक घोवायकी दितां हांव तुका एक घोवायकी दितां घोवायकी कोणाची एलिझाबेथाची जाणटी पिराय ती जावन आसा ती गोरबेज जाल्या ह्या वेळार जेन्ना तूं हें देवाचें उतर आयकताय जेन्ना तूं ह्या वेळार देवाचें उतर आयकताय तुका असली परिस्थिती हा एक एकल्याक कोणाक आपल्या कुडीन त्रास हा कोणाक ऑफिसान त्रास हा कोणाक दुडवांची त्रास हा कोणाक आपल्या भुरग्यांची त्रास हा कोणाक आपल्या प्रेग्नन्सीची त्रास हा कोणाक आपल्या काजारी जिवितांत त्रास हा आमी जेन्ना इतली गोवायकी आयकल्या दुसऱ्यांची कशी भाशेन देवान कोणाचे काजार जिवीत तुटोन वचपाचें आसलें पूण देवान तांकां ताचो एक केला कितल्या जाणांक भुरगीं नासलीं पूण तांणी देवाचें उतर सोडूंक ना पूण देवाच्या उतराचेर चोत्राय धरून ती आतां पाय माय जाल्यान ह्यो सगल्यो गोवायकी आयकल्यात होय की ना होय ह्या वेळार देव तुका कितें सांगता आमी नातालांची परब करता की जेजू जल्माच्या दिसा वो जेजू तुजे भितर आनी म्हजे भितर जल्म घेवंक जाय जाल्यार ताचें उतर आमचे भितर मासांक जाय जाल्यार आमकां जाय पळोवंक घोवायकी जी देवान आमच्या भाव भयणाच्या जिवितांत कितें केलां तें आनी ताजेर चोत्राय धरून आमचो बावाट त्या उतराचेर घोट करून Praise God. Yes, thank you, Jesus. वो देव एकदम विश्वासी गॉड इज फेथफुल हांव खरो विश्वासी काय हांव विश्वासी ओ न विश्वासी फकत 2 दीस फकत बुधवारा दीस आनी ब्रेस्तार जात्या म्हणसर सगळें एका कानान आयकून दुसऱ्या कानान सोडपाचें आमी आयकलां 2-3 म्हयन्या पयलीं शिकवण दिली आमी जेन्ना ह्या क्लासीक येता आमी आमच्यो गोवायकी घेवन येवंक जाय कित्याक हें उतर आमी आयकलां जाल्यार हें उतर आमी पाडूंक जाय आमी कालच्या बुधवार दीस आयकल्लें की जेन्ना नातालांची परब येता नातालांची परब जावन आसा आमचो जल्माचो दीस न्ही कित्याक आमकां कितें मेळटलें तें आमी कितें दितले हांव तें आमी जेन्ना एक सुमना उपरांत येता आमची गोवायकी कितें आमी कालच्या बुधवारा दीस आयकलां की नातालांच्या दिसा आमी एकामेकाक पावोंक जाय आमी दुबळ्यांक पावोंक जाय ज्या लोकांनी आजून पासून
जेजू ह्या संवसारान येयलो ताणें कितें केलें आमचे बद्दल ती खबर आमकां तांकां दिवंक जाय आनी तांकां दिवंक जाय जाल्यार आमचे कितें आमच्यो नेवऱ्यो आमची कालकाल आमचे बिबीक आमचो लाड्डू आमची दोस घेवन तांचे कडेन वचोंक जाय जर बसोन तांकांय बरी खबर दिवंक जाय आमी हें कॉमेस केलां काय हांव विचारता हांव तुमकां हांव ना तें म्हणना हांव फकत विचारता आमी खरेपणी जे उतर आमी कालच्या बुधवार दीस आयकले आयज रिकॅप जावंक ना ताजो कोणें रिकॅप करूंक ना पूण हांव त्या कालच्या बुधवारान जे आयकल्लें ते आमी खरेपणी आयकलें सजमणी घेतली आनी ते आमी पाळलें काय हो प्रश्न आमी आमकांच विचारयो आतां परतून आमी आयज ह्या बुधवार दीस आयकता बुधवाराच्या बुधवार आमी देवाचें उतर शिकयतले तेच उतर आमी आयकतले आनी आमी म्हणटले आमकां बरें दिसलें बरें आयकून दिसलें खरेपणी दिसलें बरें हो हांवें तें उतर पाळलें खरेपणी हांवें जें म्हाका शिकयलें देवान उतर आपलें तें हांवें खरेपणी ताजेर बावाड दवरलो आनी हांव आतां तयार जाता तुजी गोवायकी दिवपाक कित्याक म्हज्या गोवायकी वरवीं कितल्या लोकांचें तारण जावपाचें कितल्या लोकांचो बावाड गोड जावपाचो अशें हांव चिंता काय हांव विचारता तुमकां बाबा कडेन हांव जाणा नातालांक 5 दीस असलो प्रश्न विचारपाक तुमचो मूड पिड्यार करनाका म्हणिनाका असल्यो वस्तू आमकां सांगिनाका आमी आतां तुका आयकता पूण आमी आतां ह्या वेळार आमच्यो नेवऱ्यो भाजता तूं उलय तूं सांग आपल्यो खबरो हांव ह्या वेळार म्हज्यो नेवऱ्यो भाजता तुकाय आयकता आनी म्हज्यो नेवऱ्योय भाजता आनी मागीर आमी जर कितें आमी लाट्टा मिट्टा आनी हांव म्हजें काम करता तूं कितें म्हणटाय तें म्हूण म्हाका कितें करूंक जाय तें हांव करता खरेपणी तूं चिंताय उतर कितें सांगता तें पवित्र आत्मा कितें सांगता तें खरेपणी तूं थाराव घेताय ह्या उतरा वरवीं हांव कशे भाशेन म्हजो बाबाड गोड करतलो हो प्रश्न आमी एक एकल्याक विचारूंक होय की ना हांव विचारता तुमकां बाबाड्यान तुमी म्हजे कडेन उलोवंक तयार ना तुमचें मातशें कितें जर तुमचें कितें दुसरें चलता कोण उलोवंक तयार ना म्हजे कडेन आयज काय फातिमा Brother? Hi, brother. Praise God. सांगा तुम्ही सांग कोणाक विचारूंक जाय कितें प्रश्न एनीथींग या नातालाच्या दिसा या जेजूच्या जल्माच्या दिसा आमची नातालां 2033 वर्सां 2023 आमची नातालां आमी आतां उतरान आहात आमी आमच्यान म्हणूंक जायना की आमी बिश्टी आतां इगोर्जे करता आमी मिस करता नोवेना करता तेच करता आमी उतरान आहात वी आर इन द वर्ड आमी वी आर इन द वर्ड आमची नातालां कशी दुसरे भाशेन आहात तेच भाशेन आसली तेच भाशेन चलताली आतां ही नातालां आमची दुसरे भाशेन आसतली हो प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक जाय Our Christmas should be different, not like the Christmas we have celebrated all these years. Because now we are in the Word. Now we are like the Christians of the early church. Now we are like the Christians who are celebrating Christmas by giving Christ to others. हांव जाता हे आमी करता काय आमी फकत चिंता ज्या भाशेन सगळो लोक करता तेंच हांव करूंक जाय नातालां येतली नातालां वयतली वर्साच्या वर्सा आमचो जल्माचो दीस येता आमचो जल्माचो दीस येता आमी आमच्या जल्माच्या दिसा कितलें प्लॅनिंग करता आमच्या जल्माच्या दिसा आमी चिंता कोण म्हाका येतलो विश करतलो कोण म्हाका प्रेझेंट येतलो आनी आतां आमी उतरान आहा जाल्यार ह्या नातालांच्या दिसा आमी जेजूक कितें दितले What will I give Jesus as a perfect present this Christmas? सांगपाची गरज ना एक एकल्यानी आमी हो प्रश्न विचारूंक जाय आनी हो प्रश्न हांवें काल रिबांदा रिगोर्जेन सगळ्यांक विचारलो आनी तिचो कोण उलोवंक तयार ना 3 वरां उलयलो ब्रेक नासलो आनी फकत लोक आयकत रावलो कित्याक ती सजमलीन आमी बरे भाशेन उतर आयकोंक जाय बरें कुमसार करूंक जाय बरे भाशेन आमचो क्रिसमस ट्री घालूंक जाय आनी रितीर केलो जाल्यार एक दीस आनी बरे भाशेन उतर आयकत जाल्यार बरें कुमसार जायत जाल्यार आनी मागीर आमी कोमयाव घेत जाल्यार आमी नातालांची बरी तयारी केली
आनी जे आमी खाना जेवण करता दोस करता ते आमी करतले आनी बरे भाशेन आमची नातालां घेतली आमी सगळ्यांक म्हणटले बरे भाशेन आमची नातालां गेली पूण आमी खरेपणी देवाच्या उतरान हात जाल्या खरेपणी आमी पवित्र आत्म्याच्या इस्कॉलान येतात ती भुरगीं आमी सदांकाळ थोडी जाणां तुमी बुधवारा दिसूच येना दुसरे फावटी देवाचें उतर आयकतात सगळ्यांचें आयकतात देवाचें उतर आमी आमचें जिवीत कशे भाशेन बदललें हाव हॅज आवर लायफ चेंज्ड that our Christmas is different from the Christmas of the people who call themselves Christian but are still not Christian because they still don't believe the word. How is our Christmas different? कोण म्हाका उलोवंक सोदता? Anybody wants to talk to me and tell me? Bhai Maria, क्या है तू? जेजू कारगा म्हाका दिसता कोण सगळं म्हाका सोडून गेल्यात हांव नाका बाय फातिमा तू हाय Oi, brother, praise जेजू God. कारगा Jesus God. How is our Christmas different? कशे भाशेन ना पण तुम्ही म्हाका सांगात लेट्स टॉक कशे भाशेन आमची नातालां दुसरे भाशेन खाते वर्स What is different in all the Christmases we have celebrated? What is our plan? We have to give Jesus to others and be there for them, whatever, brother. By Fatima, we have to do all that, but what are we doing? हे म्हजो प्रश्न कितें आमी करता आमी हे सगळें करूंक जाय सगळें प्लॅनिंग करूंक जाय वय पूण ह्या नातालांच्या दिसा कसली आमी दुसरी तयारी केल्या तयारी करूंक जाय की ना आमी Yeah. बाय फातिमा आमी तयारी Yes. करूंक जाय की ना Yeah. आमी जेजूक दुसऱ्यान दिवंक जाय की ना आमी कितें प्लॅन आमी केला काय Brother. what we have to do and what we are doing are two different things. Yes. Lot of wishful thinking, but what we have planned. Because आम्ही सगळी देवाच्या उतरान हात आम्ही दुसरे भाषा लोका भाषेनी we are separated from the world. We are separated from the system. We are separated from unbelievers. We are separated from the world celebration of Christmas without Christ. So we are part of the believing Christians. So our Christmas should be different. होय की ना? Oi, brother. पण आमचे क्रिसमस कशे भाशेन दुसरे तेच हांव आयकूंक सोदता तुमच्या कडसून We shouldn't be of the world, no, brother. ते सारकें आमी all we should not be but now that we are in the world आमी कशे भाशेन आमचे नाताल करता कशें आमचे प्लॅनिंग चलता how is our Christmas what is our preparation what is the gift we are giving for Christmas that's कालच्या बुधवार तेच आमी उलयताले हांव कितें गिफ्ट आमी क्रिसमसाक जेजूक दितले पण आमी एका सुमानान हे उतर आमी एक सुमाना पयलीं आयकला जाल्यार ह्या सुमानान आतां प्रश्न कित्याक आमचो क्रिसमस दुसरो आतां 5 दीस उरल्या जेन्ना आमी उलयले तेन्ना 15 दीस जाल्ले की ना म्हणटच आमची नातालां कशी भाशेन दुसरी आसतली जेन्ना समजा हांव तुमकां विचारता कोण देवाचें उतर शिकयता हय की ना कोण देवाचें उतर शिकयता जाल्यार तो म्हणटा हांव तुमकां पवित्र आत्म्या उदेशी तुमकां शिकयता मातशें म्हणटच तुमी फुडल्या बुधवारा दीस एका सुमानान फुडल्या दिसांनी एका सुमानान या तुमची गोवाय कित्याक तुमी आयकलां जाल्यार खरेपणी हें उतर तुमी कितें थाराव घेतला कशे भाशेन हें उतर जें आमी आयकलां कशे भाशेन आमच्या काळजांत रिगून कशी आमकां सजमणी मेळ्ळ्या कशे भाशेन आमी डिसिजन घेतला ताजेर आमी डिसिजन घेता नातर भाव भयणीनो आमी तें उतर आयकलें आमकां बरें दिसलें आमी मल्टीटास्किंग केलें आनी आमी सजमली की आमी आयकलां म्हणून आमकां तो फायदो जालो म्हणून आमी आमकांच फटयता वी आर फुलिंग आवरसेल्व्स पळय हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर घालता जाकोबाचो पयलो विस्पूर ओड 22 पळोवया जाकोबाचो
पयलो हांव दिसपूर ओड 22. देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचे उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा पोरमणे चलात. जेजू कार्गा म्हणटोच आमी फकत एका रितीराक गेल्या, आमी फकत झुमाचे क्लासीर आयकल्या, आमी शिकयलां, पूण जे आमी शिकयलां, जे आमी सांगलां, जे आमी आयकलां, तें फकत आमी आयकलां, एका कानार आयकून दुसऱ्या कानार सोडून, ओ आमी तें उतर पोरगोट केलां दुसऱ्यांक, तें आमी फकत दुसऱ्यांकूच, म्हाका न्हय. आतां समजा हांवें म्हणलें तुमकां कालच्या बुधवार दीस की आमी प्लॅनिंग करूया कितें गिफ्ट दिवंक जाय जेजूक. तोय म्हाका पळयत वचपाक सांगला, म्हाका पयलो सांगला, आय हॅव टू प्रिपेअर द गिफ्ट फर्स्ट. फकत तुमकांच न्हय जे हांव उतर सांगता तें. पळय कोण प्रिचर आहा जाल्यार तो प्रीच करता जाल्यार देवाचें उतर आनी म्हणटा तुमी अशें करूंक जाय, अशें करूंक जाय, हांकां दिवंक जाय, तांकां दिवंक जाय, आनी बरे भाशेन हांव सगळें एक्सप्लेन दिता. पूण तें उतर जें हांव सांगता तें म्हाकाच लागना जाल्यार हांव कसो जाता? हांव डोंगी जाता. आय बिकम द बिगेस्ट हिपोक्रेट. होय की ना? हांव फकत शर्मा व्हडलो दिलो जाल्यार आय गिव अ गुड प्रिचिंग, बट इफ आय एम नॉट एबल टू प्रीच टू माय सेल्फ, कितें फायदो जातलो? कितें फायदो जातलो? हांव सदांकाल चिंता कोणाक नव्या लोकांक हांव जेजू दितलो, आनी नव्या लोकांक दिवपाक ती म्हाका वखना. मिस्टर तेंचे कडेन वेतलो आनी म्हणटलो जाणें मरे जेजू, तुजो जेजू नाका आनी तूंय नाका. जेजू 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 तूं समज आमी इगोर्जेक ना, आमचें कॉम्पिटिशन चलता. हांव इगोर्जेक ना, हांव थंयसर पॅरिश कावन्सिलान ना, हांव एक प्रिचर आहा आनी तूं म्हाका सांगतलो अशें कर आनी तशें कर, म्हाका तुजें नाका. कशे भाशेन ज्या लोकांक नव्या लोकांक म्हाका उतर दिवंक जाय, कशे भाशेन हांवें तें उतर हांवें जेजूक तांकां दिवंक जाय, कशे भाशेन म्हज्यान करूंक जाता? म्हज्यान करूंक जाता जें म्हज्या हातान कितें आहा तें. म्हज्या हातान कितें आहा? म्हजो वेळ आहा, होय की ना? माय टायम इज विथ मी. म्हजे कडेन वेळ आहा, म्हजे कडेन दुडू आहा, म्हजे कडेन म्हजें घर आहा, म्हजे कडेन म्हज्यो न्योऱ्यो आहा, म्हजे कडेन म्हजें टॅलंट आहा, म्हजे कडेन दोदोल आहा, कितल्यो वस्तू आहा. हे म्हज्या हातान आहा, हे म्हज्या हातान आहा, ते म्हज्यान आतां कोणाक दिवंक जाता आनी म्हज्यान तांचे बरोबर एक एंट्री मारूंक जाता. म्हणजे म्हजो संबंद तांचे बरोबर जोडूंक जाता. कित्याक आतां हांव चिंतां कशे भाशेन तांकां जेजू दितलो हांव. तुमी समजता कितें म्हणटा तें? कोणाक आतां जेजू दिवंक जाय, कोणाच्या जिवितान एक नव्या लोकांक हांवें उतराची सोजमणी दिवंक जाय आनी हांव जाणो ती जेजू वखना. ज्या भाशेन हांवें तुमकां सांगलें खूब फाटी आमचो क्रिस्तांव लोक जो कॅथलीक लोक इगोर्जेक सदांकाल मिसाक येता, पूण आजुनूय एक एकदम नॉन क्रिस्ती जिवीत जियेता. फकत धर्म करता सगळ्यांचो. तांची उतरां, तांच्यो कोन्यो, तांचे पिडा पळय आहा तांच्या जिवितांत, तांच्या कुडीन कसली पिडा आहा, तांचो संबंद, तांचे काजारी जिवीत इगोर्जेक आहात, पॅरिश कावन्सिलान आहात, सगळे कडेन सर्वीस करतात, पूण आजून पासून एक क्रिस्ती जिवीत खरेपण जैतिवंत जिवीत जियेना. आमी जी आतां देवाच्या उतरान आहा, आमी देवाचें उतर जें आयकता त्यो आमकां म्हणटा वसात तांचे कडेन. ती तुका आतां म्हणटली तूं आमकां आयलाय सांगपाक, तूं आमकां देवाचें उतर सांगतले. आमी इतली आमी सर्वीस करता, आमी आतां पॅरिश कावन्सिलान आमची मिटींग चलता, सांता क्लॉज खंयचो व्हडलो येतलो तो, ल्हान येतलो व्हडलो येतलो तो. आमी आमच्या कॉम्पिटिशनाचे प्रोग्राम करता, आमी क्रीप कॉम्पिटिशन, आमी इतल्यो वस्तू न्ही, आमी इतले आमी पॅकेट्स करता दुबड्यांक दिवपाक, आमचें खूब वावर आहा. तूं आतां आमकां देवाचें उतर सांगतले? तूं आमकां सांगतले? म्हज्यान हो जेजू फकत नातालांच्या दिसांनी, पण नातालांच्या दिसा म्हज्यान कॉमेस करूंक जाता. ही सुरवात हांव कशे भाशेन हांव ही सुरवात करता. हाऊ डू आय बिगीन
to start giving a gift to Jesus for Christmas. खुशे भाशेन मुझ्यान जेजूक एक तोहफा एक 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 भेटोनी मुझ्यान दिवंक जाता ह्या नाताला. कित्याक आमच्या जल्माच्या दिसा आमकां गिफ्ट नाका गिना. पण कोणाक आपल्या जल्माच्या दिसा कोणे तुका विश केल्लो, कोणे तुका प्रेझेंट दिल्लो, कोणे तुका बरे भाशेन कोणे ऑनर केल्लो, कोणाक नाका? जाय. जेजूक नाका? जेजू मनीस जावन येयल्लो ह्या संवसारांत. Jesus, the man, was on this world. ताजोय जल्माचो दीस हा. आनी जल्माचो दीस आमी आतां मानता आमी नको 25 तारीख जाल्यार ओ पयली तारीख जाल्यार पूण तेन्ना थंडी आसली गरमी आसली म्हणून नातालांच्या दिसा दवरल्या. आनी तिजो जो ऑस्ट्रेलियाचो लोक हा जो आमची बाय मारिया तिजो नातालांचे दे डोंट सिंग व्हाईट क्रिसमस, दे आर इटिंग आयस्क्रीम. हांगा हॉट कॉफी घेवतात क्रिसमसाक तिजोर आयस्क्रीम खातात. तांचे क्रिसमस कॅरल मातशे दुसरेच. आय एम ड्रीमिंग ऑफ वेरी नॉट व्हाईट क्रिसमस. तांचे म्हाका दिसता वेरी हॉट क्रिसमस. तांचे समर तिजो ते सोड. माय क्वेश्चन इज what is the gift we are planning to give to Jesus this Christmas? कितें आमी चिंता ह्या नातालांच्या दिसा आमी आमच्या जेजूक दितले ह्या नातालांच्या दिसा? ही तयारी आमी कित्याक करता? संवसाराच्या लोकां भाशेन आतां हांव तुमकां बरें सांगता. म्हजो भाव आमच्या इस्कॉलाचो पास स्टुडंट्स चो सेक्रेटरी हा. 25 तारखेर ताणें डान्स तयार केला. सेंट ब्रिटोस क्रिसमस डान्स. म्हजो भाव एकदम बिजी. बँड आनी कितें सोरो दिवंक जाय आनी कितें जेवण दिवंक जाय आनी कितें कोदेली आनी हें आनी तें. इगोर्जेन वचत जाल्यार कितली तयारी चलता भायल्या दोबाजाची. आनी जेजूक हें हा. पूण आमी जी देवाच्या उतरान हा आमी खरेपणी भावार्थी जाल्या. वी से वी आर इन द वर्ड ऑफ गॉड. आमी कशे भाशेन ही नातालां आमी सेलिब्रेट करता. कितें आमी चिंतलां ह्या नातालांच्या दिसा जेजू कितें दिवन कितें चिंतलां हांव विचारता तुमकां. आमी ह्या दुसऱ्या दादल्या कडेन वसया. पयलीं आमी पळयलें आंकवार मोरेच्या दोळ्यांतल्यान. आमी आतां पळया जुजेच्या दोळ्यांतल्यान. मातुआचो पयलो आविस्वोर 18 ते 25 पर्यंत पळया. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय जिवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गोमून आयले. तिचो पोती जुजे नितिवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भियेनाका. कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितेली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय. कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात एक आंकवार चेडूं गर्भेस्त जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमचे सोवे देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमे पोरमोणे जुजेन केलें
आणि तिका आपली पोतीन करून घेतली आणि तिने आपल्या पुताक जल्म दिसोर ताणे तिचे लागी लिंग एकवट करूंक ना आणि जुजेन ताका जेजू म्हूण नाव दिले. जेजू कारगांव जेजू कारगांव जेजू उटरा ही वर्ड कितें सांगता आमकां हे जे आमी उटरा ही वर्डीन वाचता हे केन्ना घडलें भाव भयणीनो जेन्ना आंकवार मोरी एलिझाबेथाच्या घरा गेली 3 म्हयने तिचो रावली जुआन बातिस्ताचो जल्म जालो आणि ती आता परत जुदेवाच्या गांवांतान नाझारेथ गांवांत परतून येयली. आयकतात तुमी उटरा ही वर्ड आमकां उटरा ही वर्ड सजमणी मेळपाक आमकां गरज सजमणी मेळपाक कितें घडलें हाचे पयलीं आज बडो गाब्रिएल आंकवार मोरयेशी येयलो तिका सांगलेलें तूं गर्भेत जातली म्हूण तुका तो त्या पुताचें नांव जेजू म्हूण दवरतली तिका सांगलें की तुजी बापूल भयण तुजी खाशा बापूल भयण एलिझाबेथ 6 म्हयन्यान हा जी आतां एकदम जाणटे पिरायेर हा आणि ती आतां थंयसर वेता पळेता ती आतां सोत मानता थंयसर 3 म्हयने रावता आणि 3 म्हयन्यांनी जेन्ना ती परतून येता तुमकां कितें दिसता एक बायल जी गर्भेस आसा 3 म्हयन्यांनी तिच्या कुडीन कसलो बदलाव जावचो ना जाता जाता म्हाका दिसता एलिझाबेथ तिका बरी खावयली बरी पेस दिली आणि म्हाका दिसता तिने काय सांगू ना मोरयेन सांगू ना एलिझाबेथाक मोरयेन एलिझाबेथाक आज बुडवे गाब्रिएल येयलो म्हणून अशें काय सांगू ना तुमकां दिसता एलिझाबेथ खरेपणी ती सोत मानतेली आसली ना पूण पवित्र आत्म्या उदेशी तिने जी उतरां उलयली कशे भाशेन म्हज्या देवाची आवय म्हाका भेट दिवपाक येयल्या तिने फकत ती उतरां म्हणली आनी ती पवित्र तर आमकां अशें दिसता की शेकी जेन्ना आंकवार मोरीन ही उतरां आयकली तिचो बावाड गोड जालो तिने म्हणलें कशे भाशेन उतरां उलयली खरेपणी तेंच पडटलें म्हज्या सवें कित्याक आज बोडवे येयलो अशें घडलें आमी नको म्हणलें काय पूण तिने हे 3 म्हयने थंयसर रावन बरे भाशेन ती आतां 3 म्हयन्यांनी ती आतां गर्भेस जाल्या तिच्या कुडीन कितलो बदलाव जाला आनी ती आतां जॉन बातिस्ताचो जल्म जावन ती आतां परतून येता खंयसर नाझारेथ गांवांत जेन्ना ती वाटेर हा आतां तिच्या मनान कसली चिंतना येतली हांव विचारता तुमकां मोरेच्या मनान कसली चिंतना येतली अरे बाबा हांव गर्भेस ना म्हजें पोट मोडलें जालां म्हज्या कुडीन कितलो बदलाव जाला आतां हांव म्हज्या पाय माय कितें सांगतली जुजेक कितें सांगतली जुजेक सांगतली वचून सांगतलें जाणें मरे जुजे आज बुडवो गाब्रिएल येयल्लो आनी ताका म्हाका सांगूंक लागलो की हांव गर्भेस जातलें तुमकां दिसता की जुजे सोत मानतलो म्हणून तो ना आनी 3 म्हयने जेन्ना ती जुद्याक रावता इतली पयस रावता आनी तेज्या उपरांत ती घरा येता आनी आतां गर्भेस जाल्या तुमकां दिसता जुजे सोत मानतलो तिका कितें म्हणटलो कसली बायल तूं हांव कार्पिंतेर तुका एक बरो गिरेस्त न्हवरो मेळलो काय आनी ताणें तुका फटयलो काय तुका सांगलें तुजे बरोबर लग्न जाता म्हणून तर आमी कार्पिंतेरा कडेन कितें काजार जाता हांव तुका हांगा सगळें दिता ही चिंतना जुदेच्या मनान आसची ना हांव विचारता तुमकां बाबडे हे सगल्यो वस्तू बरोवंक ना पूण हांव विचारता तुमकां एक बायल एक कोडे तूं काजार जाताय जाल्यार लग्नाचें उतर जालां जाल्यार ती 3 म्हयने आपल्या घरा कडसून भायर गेली जाल्यार परतून येताना ती आतां गर्भेस जाली जाल्यार तिच्यान सांगूंक जाता त्या न्हवऱ्याक जो जावपाचो न्हवरो अरे बाबा आज बुडवो आपलो गाब्रिएल येयलो आनी म्हाका गर्भेस केली तो सोत मानूंक तयार जातलो ना प्रेज गॉड म्हणटच आतां तिका खरेपणी तिच्या मनान कितले आतां प्रश्न आसात पाय माय कितें सांगतली पाय माय कळत जाल्यार तिणें पाय माय सांगू ना की कित्याक
खरेपणी गोरबेस जा हाव ना जातलीच म्हणून ती जेन्ना एलिझाबेथाक कडेन येता तिचोच पावतकूच तिका कळटा की ती गोरबेस जाल्या म्हणून आता तिचो बावाड गोड जाता. पूण आता 3 म्हयने येतकूच तिच्या कुडीन इतले तिची पाय माय म्हाका दिसता आता मातशी जाणटी जाल्ली आनी म्हाका दिसता मोरयेन खूब कपडे घाल्ले आनी घरा येतकूच आनी मायन सांगलें हाय बरी मोठी जाल्या बरे बरे तुवें बरे मुदास केला मुगो बाय. माय कितें सांगू तुका एलिझाबेथान पेज जेवयली तिजान जेवयली गोडशें दिलें जेवण दिलें देखून मोठी जाल्या हांव सांगतली आज बुडवा गाब्रिएल येयला म्हणून पाय माय सांगूंक जाता पाय माय स्वत मानतली पूण जुजे स्वत मानतलो कसली बायल हांवें ओव्हर टायम केल्लो इतलें वावर केल्लो म्हज्या काजराच्या दिसांनी इतलें हांव वावर कोत्ता इतलें हांव थोकोन काम कोत्ता दुडू हांवें एकठांय केल्यात आमच्या काजराच्या दिसा आनी बायलची म्हजे बरोबर काजार जावपाची आतां ती गोरबेस जावन 3 म्हयने पयस जावन गोरबेस जावन येयल्या आनी आतां हांव कितें करपाचें तो चिंता. देवाचें उतर म्हणटा पूण ती एकठांय जिवोवच्या आदींच पवित्र आत्म्या पदवेन ती गोरबेस आसा म्हूण गोमून येयलें. ते पवित्र आत्म्या उदेशी ती गोरबेस जाल्या म्हूण ते कळून येवंक ना. जुझेन आपल्या दोळ्यांनी पळयलें की ती गोरबेस जाल्या म्हणून ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जाल्या म्हणून जुझेक अजून कळना ना केन्नाच ना. आनी कितें घडटा 19 वडीन तिचो पोती जुझेफ नितीमन मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबो ताका खुशी नासली देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. ताणें ऑलरेडी चिंतलेलें ही बायल जी म्हजे कडेन लग्न करपाक हा ती आतां एकदम कितें जालें तिका हिचो ती आतां सांपडली हिच्या न्हवऱ्या बरोबर सांपडली हिचे बरोबर संबंद दवरलो ती आतां गोरबेस जाल्या ह्या बायले बरोबर म्हजें लग्न जाता केन्नाच जावं तो सोडूंक सोदता. पूण जुझेफ इतलो खालतो मनीस इतलो नितीमन मनीस तो खरेपणी मोरयेचो मोग करतालो आनी तिका सोडून आनी सगळी बाजार तिका फातरांनी गुड्यांनी कित्याक तेन्ना मोजाचो कायदो आसलो जी बायल ताका भुरगें जातालें काजार जायनासतना ते बायलेक गुड्यांनी फातरांनी जिवेशी मारपाचो असो हुकूम आसलो मोजाच्या कायद्या प्रमाणे. आनी आतां जुझेन तोंड उक्तें केल्लें जाल्यार तिका राग येयल्लो. म्हाका दिसता शुअरली जुझेक राग येयल्लो बायल कसली खिचोर वचोन आतां गोरबेस जाल्या खंयच्या मनशा दादल्या बरोबर संबंद दवरल्या तो खरेपणी एकदम म्हणटा ते भाशेन टीट फॉर टॅट दिवपाचो मनीस तो इतलो रागान भरलेलो जाला ताच्यान वचोंक जातालें फारिजांव कडेन म्हणलें ही बायल म्हजे कडेन काजार जावपाची आपूण गोरबेस जाल्या तिका फातरांनी गुड्या फातरांनी मारूंक आमी आतां तयार जावया. ताच्यान करूंक जातालें जुझेक अशें करूंक जातालें पूण तो इतलो मोग करतालो मोरयेचो की मोरयेक कितें वायट जावपाक तो अशें चिंतिनासलो. तिका गुप्तीक सोडून खिचो तरी गुप्तीक सोडून कितें तरी प्लॅन काडून तिका पयस व्हरोंक म्हणून ती तिचो भुरग्याक दितली जोन दितली आनी तिचो रावतली तो कितें अशें चिंता पूण तिचे बरोबर लग्न करीन अशें चिंतना तो अशें चिंता ताका नाका मोरयेक कितें वायट जाल्लें अशें चिंता तेन्ना कितें घडटा देवान कॉमेस केला देवानूच काबार करूंक जाय. देवान आतां जुझेफ मोरल्यान हाडला जेन्ना ताचें काजार जावपाचें आनी ताचो लग्न जावपाचें आज बुडवे गाब्रिएल येता आनी सगळें प्लॅन फेल करता. आंकवार मोरयेक आतां म्हणटा तूं गोरबेस जातली संबंद दवरिनासतना आनी हो जुझे आतां तेजे बरोबर लग्न जातलो तो सोडूंक सोदता. पूण देव कितें करता सोपणान जुझे कडेन उलयता. आतां आयकात म्हजे भाव भयणीनो मोरयेन जुझेक कित्याक सांगूंक ना जेन्ना जुझे समजा पयलीं आतां ती 3 म्हयने जावन येता आनी ती आतां जुझे फुडें येता जुझे म्हज्या मोगा तुका कितें जालां तूं मोठें खंय जालें तुजें पोट खंय जालां व्हडलें तूं गोरबेस जाय अशें कांय म्हणिना
पूण तो चिंता. मोरी ताका सांगूंक तयार ना. तिका सांगूंक ती सांगूंक तयार ना. कित्याक सांगूंक तयार ना? जुझेक पवित्र आत्म्याची गरबेज जाल्या आनी आठ पडो गाब्रिएल येयला. ती अशें ताचो समन असो ताचो एनकावंटर जालो आठ पडो गाब्रिएला बरोबर. हे ती जुझेक सांगूंक कित्याक तयार ना? हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, कित्याक मोरयेन जुझेक सांगूंक ना? ती दोगांय रावपाची आसली बरोबर. जे सेक्रेट आहले सांगपाचे आसले, कित्याक सांगूंक ना? तो घोडये सोत मानपा न्हू म्हूण. तो केन्ना सोत मानचो नासलो. सारकें. म्हणटोच मोरयेन तोंड बंद केलें. कांयच म्हणूंक ना. आनी जुझे कितें चिंता? आपले मोरयेक सोडून दिवपाक. आनी आयक भाव भयणीनो, देव जुझे कडेन सोपणान उलयता. आनी सोपणान उलोवन जुझेक सांगता. जे मोरी जी गरबेज जाल्या ती पवित्र आत्म्याची गरबेज जाल्या. आनी तूं तुज्या मनान इतलेंच धर, ही बायल जी तुजी आसा एकदम बरी बायल, ती एकदम पवित्र बायल. आनी तिच्या कुसपान जे संभोवला तो एक जावन आसा एक चेडो जो पवित्र आत्म्या उदेशी जाला. ताका तूं नांव जेजू म्हूण दवरतलो. आतां हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, समजा मोरयेन घोडेक सांगलें जुझेक. आमी जाणो की सांगूंक ना, पूण घोडेक सांगलें जाल्यार आनी आतां जुझेक सोपण पडलें जाल्यार की तिच्या कुसव्यान जे आहा ते पवित्र आत्म्या उदेशी जाला. आनी तो जो सांगला तो आतां जो गरबेज जाल्या पवित्र आत्म्या उदेशी जाल्या, मोरयेन सांगलें जाल्यार तेजे उपरांत ताका सोपण पडलें जाल्यार तुमकां कितें दिसता? जुझे सोत मानतलो आहलो आपल्या सोपणाक? ना. कित्याक? मोरयेन सांगला ताका. आतां ताका सोपणूय पडलां. तो सोत मानतलो आहलो आतां? ना, तो घोडयेक दुबाव दोता आहलोलो. तो दुबाव दवरचो ना आसलो. तो जें ताका सोपण पडलां, जें देवान उलयलां तें तो नाच कोत्तलो आहलो. म्हणटा तो रिजेक्ट कोत्तलो आहलो. तो म्हणटलो आहलो हें सोपण म्हाका कित्याक पडलां? कित्याक म्हाका मोरयेन सांगलां म्हणून. ओके, प्रेज गॉड. कितले फाटी आमी टेलिव्हिजन पळयता, वय की ना? आनी तेजे उपरांत त्या रातीक 2 राती उपरांत आमकां एक सोपण पडटा. आनी आमी सजमता की देव म्हजे कडेन उलयलो. पूण खरें म्हणल्यार हांवें टीव्ही पळयलें म्हणून तें म्हज्या साब कॉन्शियनांत कितें तरी गेलां भितर. आतां तें सोपण पडलां. तेच भाशेन मोरयेन ताका सांगलेलें जाल्यार आनी तेन्ना सोपण पडलें जाल्यार तो सोपणाक म्हणटलो हें सोपण उठल्या उपरांत म्हणटलो हें मोरयेन सांगलेलें म्हणून तें सोपण सोडटलो आहलो. पूण मोरयेन ताका सांगूंक ना. देव जुझे कडेन उलयलो आनी जुझेक सांगलें तुका एक मोरयेक एक पूत जातलो आनी ताका नांव तूं जेजू म्हूण दवरतलो. मोरयेन सांगूंक ना. हें कोणें सांगलां? देवान सांगलां. म्हणटूच तो आतां हें देवान सांगलां म्हणून हें सोपण पडलां म्हणून ताका सोंपें मोरयेक घेवपाक आपली बायल म्हणून. सोंपें? हांव विचारता तुमकां, सोंपें? बाय फातिमा, ब्रदर, आतां सोंपें ताका? देव तेका उलयलो म्हण न्हू. हय. देव उलयलो म्हणून ताका आतां सोंपें? हांव विचारता तुका, सोंपें वो नॉट सोंपें? सोंपें ब्रदर, कित्याक मारयेन कांय तुका सांगला. दिसता सोंपें? नो. हांव विचारता तुमकां सगल्यांक म्हज्या भाव भयणीनो, देव तुजे कडेन कालच्या बुधवारा दीस उलयलो, आयज उलयलो, आतां तुका तें उतर पाळपाक सोंपें? कितले आमी रितीर गेल्या, कितले उतर आमी आयकलां, कितली उतराची सोजमणी मेळ्ळ्या, कितले प्रेगादोर आयल्या उतर शिकोवपाक,
आमकां तें उतर जें आयकलां आमकां उतर तें पाळपाक सोंपें? हांव विचारता तुका बाय फातिमा, सोंपें? आमकां हें जाता ब्रदर डिफिकल्ट आतां जुसेन तें देवाचें उतर आयकलां म्हण तेंका सपनान हे बायले कडेन काजार लग्न करपाक तिच्या भुरग्यांक तिच्या कुसव्यान तें जोन जालां तें पवित्र आत्म्या उदेशी ताचें नांव जेजू म्हणून दवरपाचें हें सगळें ताका हें आयकोपाक सोंपें? नॉट सोंपें. ओके तिणें सांगलेलें जाल्यार डेफिनेटली रिजेक्ट करतलो पूण आतां देवान उलयलां जाल्यार तें सोंपें न्हय. ताका आसूंक जाय आसलो भावार्थ. जुसेफ भावार्थ आसूंक जाय आसलो. भावार्थ नासलो जाल्यार तो एक नितीदोन मनीस नासलो जाल्यार देव ताचे कडेन उलयलोय जाल्यार तें उतर पाडून हाडपाक तें उतर करपाक ह्या दादल्याक जुसेफ भावार्थ आसूंक जाय आसलो. ताका मोग आसूंक जाय आसलो. ताका देवाचो मोग आसूंक जाय आसलो. पळय तुमच्या भाव भयणीनो, आमचे कडेन देव उलयता, सदांकाल उलयता, पवित्र आत्मा आमचे कडेन उलयता आसा. पूण ज्या दिसा जेजून म्हजे पासत क्रुसार कितें केलें तें खरेपणी ताणें म्हाका इतलो मोग दाखयलो, शीमेन नासलेलो मोग दाखयलो. त्या मोगाची म्हाका सजमणी मेळत जाल्यार जें उतर हांव आयकतां तें उतर हांव फकत एका कानान आयकोन दुसऱ्या कानान सोडचो ना. तें उतर हांव देवाचें उतर म्हणून हांव तें उतर आयकतलों आनी त्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर हांव पाळटलों आनी जेन्ना हांव पाळटलों हांव येतलों आनी म्हजी कोवायकी दितलों. आयकतात तुमी? हांवें खरेपणी उतर आयकलें, हाचो अर्थ न्ही की हांव उतर पाळटलों ऑटोमॅटिकली. जुसेन तें उतर आयकलें, तें सोंपेपणी ताणें केलें, ताकाय आल्कोल आसली पूण ताणें तें उतर पाळलें. ताणें देवाची खोशी केली. आयज तूं आनी हांव देवाचें उतर आयकता, हांव उतर आतां हे वेळार परगट करता, हें शिकयता. पूण आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, जें हांव उतर शिकयतां हांव करिना जाल्यार म्हजी जोडटी ह्याच संवसारान इतली खार जातली, इतली खास जातली. The judgment of a person who's preaching the word of God is supposed to be extremely harsh, not when he dies, now. देखून जाकोब बरयता, सगळ्यांनी देवाचें उतर परगट करचें न्हय. नॉट एवरीबडी शूड बी अ टीचर. जाणा कित्याक? जो कोण उतर शिकयता ताजी जोडटी एकदम स्ट्रॉंग जाता. मत्तकूच न्हय, आतांच. आमी उतर आयकलां जाल्यार खरेपणी उतराचेर नियाळ केलो जाल्यार खरेपणी तें उतर जें हांव परगट करता, हांव आयकतां तें खरेपणी हांव तें सजमतां जाल्यार आनी खरेपणी हांवें जेजूचो देवाचो मोग हांवें अनुभवला जाल्यार पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर हांव फकत आयकचो ना, तें उतर हांव पाळटलों. ज्या भाशेन जुसेन तें उतर पाळलें आनी मोरयेक आपली पोतीन घेतली. देखून ह्या नातालांच्या दिसा आमी जेन्ना हें उतर आयकता, उतर आयकलां म्हणून आमी सगळीं पाळची ना हें उतर. पूण जो कोण देवाचो मोग खरो करता, जो कोण खरेपणी नितीगोन जाला, खरेपणी देवाचो मोग अनुभवला पवित्र आत्म्या उदेशी, तींच हें उतर आयकतलीं, नियाळ करतलीं, पाळटलीं आनी दुसरे फावटी जेन्ना आमी मेळटलीं आमची कोवायकी दितलीं. आमेन. आमेन. आमची टेस्टिमनी आसतली. कित्याक आमी उतर जें आयकलां खरेपणी जेजूक एक बरो गिफ्ट दिला ह्या नातालांच्या दिसा. वी गिव जीसस द बेस्ट गिफ्ट, द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट which we have never given all these years. ह्या वर्सा आमी ताका दिलें. कित्याक हें उतर आमी आयकलें, ताजें उतर म्हणून आमी आयकलें, त्या उतराचेर आमी नियाळ केलो आनी तें उतर आमी पाळून आमी तें हाडलें आमच्या जिवितांत घडोवन पवित्र आत्म्या उदेशी. जें घडलें आमच्या जिवितांत आमी तें सगळे माजार दुसऱ्यांक सांगून आमी कोवायकी दिली.
आमेन. आमेन. जेजू कार. जेजू कार. म्हाका दिसता आयज म्हाका विद्वान लोकांचे सांगपाक आणि अर्ली इगोर्जेचे शिकपाक पण तुमच्यान ते करूंक जाता. मातवाचो दुसरो विस्वोर ते विद्वान लोक. बरें, म्हाका 5-10 मिनटां, म्हाका 15 मिनटां मेळटली आनीक सुबेज आयज. ओके ब्रदर. नो प्रॉब्लेम. नो प्रॉब्लेम. तुमकां नेवऱ्यो बी करपाच्यो ना आयज. ना ब्रदर, दे उतर ऐकते. बरें. मातवाचो दुसरो विस्वोर. मातवाचो दुसरो विस्वोर. वोड 1. वाचूया. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्ल्या उपरांत अवचितूच उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले. ओके, फुडें वाचया. आनी अशें तांणी विचारले, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खूंय आसा? बरें, जेजू कारना. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, हे जे राजवट चलयता तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जुदे जल्मला उपरांत अचितूच उदेंती थान कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले. हांव विचारता तुमकां, हे जे विद्वान उदेंतींतल्यान येयले ते खिंचोत्तान येयले? ते खिंचोत्तान येयले. बस्तोड्यातान मडगांव, पणजेतान म्हापशा, असे काणकोण ते पेडणे, खिंचोत्तान. कितले पयस आहले ते? बरे पयस जाल्ले ब्रदर. प्लीज. बरे पयस म्हणजे कितले पयस? कितले पयस? तुमकां कितले पयस दिसता? उदेंतीनान म्हणल्यार इट इज बाबिलॉन. बॅबिलॉन म्हणजे आयज आमी जे इराक म्हणटात न्ही, इराक, सदाम हुसेन, इराक, ते जावन आसले बाबिलॉन. आनी उदेंतींतान ते लोक सुटलेले केन्ना? जेन्ना जेजूचो जल्म जाल्लो एक नोकेत अचितूच ते दिश्टी पडलें तांकां. आयकतात तुमी? ज्या दिसा जेजूचो जल्म जालो एक नोकेत तांणी पळयलें. हांव विचारता तुमकां सगळ्यांक, आमी आतां ही आमची क्लास जाल्या उपरांत तुमी भायर वेतकूच आनी तुमी वयर पळयत जाल्यार तुमकां एक नेकेत पळयत जालें. तुमी त्या नेकेताक पळोवन तुमी तुमचें घर सोडून तुमी त्या नेकेता फाटल्यान वेतल्या? ना. म्हणटच हे विद्वान लोक हुशार आहले वा पिशे आहले? हुशार असले. हुशार आहले? शाबाश. कित्याक हुशार आहले? कित्याक तांची नदर त्या नखेत्राचेर आसली. कोणाचेर? नखेत्राचेर. बरें, नखेत्राचेर आहात. कितलीं जाणां आमी नखेत्राक पळोवन आमी आमचें घर सोडटा आनी चालू करता, आमी कोणाक नमस्कार करपाक वयता? कित्याक ते बरे शिकणार आसलेले. शिकलेले असले? कितें शिकलेले असले? नेकेत कितें? आनी पळय आतां पळया, दुसरे वडीन म्हणटात ते आतां त्या नेकेत्राक पळोवन ते आतां खंय येतात? जेरुसल्याक येतात. तुमी जाणो बाबिलॉनांतल्यान जेरुसल्याक कितले पयस तें? तुमी म्हाका सांगात कितले दिसांची वाट ती? 5-6 दिसां वाट. कितले? बरे 5-6 दिसां वाट ब्रदर ती. 5-6 दीस? मायस. बाबिलॉन टू जेरुसलम, इस्रायल, 5-6 दिसांची वाट? 5-6 दिसांची वाट ते बाबिलॉनांत आसतले आहले. हांवें तुका सांगलें की नाझरत गांवांतल्यान जुदेयाक पासपाक 3-4 दिसांची वाट. त्याच गांवांत आनी बाबिलॉन खिंचोर आनी जेरुसल्याक खिंचोर. आनी तेन्ना रस्ते नासले, ट्रेन नासली, गाडयो नासल्यो, ट्रेन नासले, फ्लायट नासली. खिंचे मेळटाले, रस्ते नासले, दोंगरा वयल्यान वचपाचें पडटालें, थंडी आसली, गरमी आसली. तुमकां कितले दीस
दिसता उदेंत तीर्थान जेरुसलेमाक पावपाक नोकेत्राक पडोन आनी ते नोकेत तुका नोकेत्राक पडोवंक जाय जाल्यार केन्ना केन्ना चलोंक लागतले काळखांत हा काळखांत काळुकान म्हणजे दिसाक तांगा काय चलोंक जायना कितें नेकेत खी हा म्हणजे फकत तांगा रातचे चलोन बेचें पडटलें नेकेत्राक पडोन वय की ना होय हांव विचारता तुमकां कितले दीस तांगा लागले बाबिलोन थान आनी राती तिजोर स्ट्रीट लायट ना तिजोर रस्ते ना दोंगर हा आता ते चिंतात अरे आमी आतां पडला ते बेच्या आदी आमी पडया आमी किजर आमी रस्तो की हा तिजोर दोंगर हा तिजोर सकला हा दोरी हा आमी नको तांकां आतां प्लॅनिंग करचें पडलें रातचे बेचे त्या नोकेत्राक पडून ते आतां वाट सोडटात तुमकां कितले दीस तुमी सजमतात ताका वाट लागली बाबिलोन थान जेरुसलेमाक पावपाक ते नोकेत्राक पडून तुमी म्हाका सांगात मातशें एक नंबर दियात म्हाका कितले दीस 6 महिने टू आम सेलिब्रेट कोत्ताय ते भाशेनी 3 किंग्स फीस्ट म्हणजे 10 दीस ना महिने म्हयने 18 ते 20 महिने लागले म्हज्या भाव भयणी बाबिलोन ते इस्रायल जुद्या कडेन जेरुसलेमाक पावपाक 1800 किलोमिटर्स रस्ते नान तांकां सुमार 18 ते 20 महिने सुमार जेजू त्या वेळार दोन वर्साचो एक पावलोलो 1 वर्स जालें हॅपी बर्थडे जाल्लो ताजो आता 18 ते 20 महिने अप्रॉक्सिमेटली तांकां लागले आणि ते आता त्या नोकेत्राक पडोन खी पावतात जेरुसलेमाक पावतात आणि कितें पडटा हांव तुमकां बेगीन सांगता कित्याक हांवें वाचीत जाल्यार बस बाय बस घेत जाल्यार आमी सुमार 12 पावतले बेगीन सांगता ओके ते नोकेत्राक पडोन खी पावतात जेरुसलेमाक पावतात जेन्ना ते जेरुसलेमाक पावतात ते नोकेत अकस्मात नाच जाता ते नोकेत आनी आतां ताका नोकेत खी ते पळोवंक जायना ते आतां वयर जे पळयताले ते आतां सकला पळयतात आनी लोकांक जेरुसलेमाक विचारतात हो जो राजा जुद्यांचो राजा तो जोन जावपाचो आसा तो खी आसा आनी तेजे तिट्यार बसल्यात तो लोक बसल्या म्हणटा हे आनी हिचेले पिशे येयल्यात आमचो राजा जावन आसा कोण हेरोद बादशाह आमचो राजा हेरोद बादशाह आनी हे आयल्यात आमकां सांगपाक जो राजा जोन घेवपाचो आसा तो खंय आसा आनी भाव भयणीनो तुमी जाणो आमच्या गोंयांत तूं तिट्यार बसशी जाल्यार तूं कोण नवो मनीस येयलो गांवांत येयलो जाल्यार त्या तिट्यार खबरो जाता अरे तो येयला तो घरान रावता तो केरळाचो आयला तो बिंटाकार आयला तो येयला कसल्यो खबरो चलतात की ना हय ब्रदर तेच भाशेन जेन्ना हे वोंटीचेर खूब पयसतान येता तिट्यार विचारतात जो राजा जल्माचो आसा तो खंय आसा ह्यो खबरो असो करून हेरोद बादशाक पावता आनी हेरोद बादशाह जेन्ना ताका कळोन येता की असो राजा जाला तो अशें सत मारिना तो आपल्या सगळ्या दोमशास्त्रांक सगळ्या तो लोक जाणवायेन बोललेले देवाचे उतर ताका आपयता आनी विचारता अरे बाबा म्हाका सांगात हो राजा जावपाचो आसा की ना ते म्हणटात वय बेतलेहम शहरान एक राजाचो जल्म जावपाचो आसा तो एक गवंडी इस्रायल प्रजेचो आता तो जाणो की हे बिश्टे पिशे न्हय म्हणून आता ताका उतरा वरवीं सजमणी मेळटा की खरेपणी एक राजाचो जल्म जाला खंयसर बेतलेहम शहरान कितें करता गुपचीत बावा बरी नासतना ह्या विद्वान लोकांक आपल्या पालाशीन आपयता आता ऐकात म्हज्या भाव भयणीनो हे विद्वान लोक जे 18 महिने आनी 20 महिने येतात ताका म्हाका दिसता वास मारतालो कित्याक ते नांग ना तांचे कपडे म्हाका दिसता सगळे काबार जाल्यात ते बुकेन आहात तांची दाढी व्हडली जाल्या
तांकां पळोवपाक तांचे नाकशे व्हडले जाल्यार म्हाका हांव चिंततालो कशे भाशेन 18-20 म्हयने तांकां कसलेच बरेपण दिसत ना ते कशे भाशेन दिसताले ते आतां येयल्यात राजा कडेन मेळपाक आयल्यात. तुमकां दिसता राजा कसल्या वास मारता ते लोकांक आपले पायशीन हाडटलो ना, ताका पळोवंक जाय तांकां. म्हणटच तो टेलरांक आपयता, तो एका बार्बेराक आपयता, तो मोचीक आपयता, सगळ्यांक आपयता. ह्या लोकांक बरो शेव मारून बरे तयार करून बरे केंस उमोवन नवे कपडे घालून नवे मोचे घालून बरें जेवण दिवन तांकां आतां आपल्या फुडें आपयता. होय की ना? होय की ना? हांव विचारता तुमकां. असले मेडे लोक तो घेवचो ना, पूण ताका जाय गरज ह्या लोकांची. हे लोक खिचल्ले येयल्या सगळी चवकशी करपाक. तो आतां येनासो. आनी जाणा म्हज्या भाव भयणो, हें अशें कित्याक घडटा तें तुमी म्हणटल्यार हेरोद पादशाहानी कित्याक केलें? हे येयल्ले फकत एक कारणा लागून राजाच्या राजाक नमस्कार करून. हांवें तुमकां सांगूं ना कित्याक ते बाबिलोनांतल्यान सुटले म्हणून. तुमकां आतां सांगता. जेन्ना तुमी पोरण्या कोराराचें रिडींग वाचीत जाल्यार नाबुकादनेजार एक राजा आसलो बेबिलोनाचो. तो इस्रायली पोरचे कडेन येयलो आपली सगळे सोल्दादाक घेवन आनी सगळे हुशार लोकांक दानियेलाक, साद्राक, मेसाक, अबेदनेगो ह्या सगळ्यांक जानवान भरलेले तांकां बाबिलोनान आपल्या कोटान व्हेल्ले. दानियेला ताणें बरयल्लें की मेसायो जावपाचो आसा म्हणून. पूण हे जे लोक शिकताले नोकेत्रां शिकताले आनी देवाचें उतर वाचलेले ते आतां पवित्र आत्म्या ते 2 मॅच करतात म्हणटात. हें जें येयलां जाल्यार जें वाचलां आमी म्हाका दिसता वेळ पावलो. हो मेसाय जो जल्म जावपाचो आसा म्हाका दिसता कितें तरी घडलां देखून ही वाट ते सोडटात त्या नोकेत्राक पळोवन देवाक जेजूक नमस्कार करूंक. कळ्ळें तुमकां? ओय ब्रदर. कळ्ळें? ओय प्लीज. इश्ट कोण तिचो सोडिना. ते देवाचें उतर वाचताले कित्याक दानियेलान बरयल्लें तिचो खूब वस्तू बरयल्ल्यो दानियेलान. इफ यू रीड द बुक ऑफ Daniel, he had prophesied about the Messiah. आनी ते आतां नोकेत्रां शिकताले ताणें दोनी केलें आनी पवित्र आत्म्यान तांच्या मनान घातलें आनी ती वाट सोडली आनी ते पावले जेरुसलेम. आनी आतां हेरोद पादशाह तांकां तयार करता. पूण भाव भयणीनो हो हे लोक जेजूक नमस्कार करूंक येयल्ले म्हणून देवान राजा तांकां बरे भाशेन जेवण दिवंक बरे नवे कपडे घालूंक नवे मोचे घालूंक तांकां तयार केले. ताका मेळपाक न्हय, वय ताका मेळोंक सोदताले ते पूण ताका तयार केले. कित्याक हे लोक राजाच्या राजाक नमस्कार करूंक गेल्ले तयार जाताले. They were getting prepared. God was preparing them to worship the King of Kings and the Lord of Lords. पूण भाव भयणीनो जेन्ना तांकां सगळे तयार करता तो विचारता केन्ना तुमी सुटले सगळी म्हायती घेता आनी तेजे उपरांत तो म्हणटा वसात बेतलेहम गांवांत सगळी चवकशी करात पोत्तून म्हाका येयात सांगात म्हाकाय ताका जावन नमस्कार करूंक जाय. 14 ताका जाय सगळी म्हायती दितात ताका जेजूचो जीव काडपाक. ते जेन्ना भायर येतात तुमच्यान हे सगळे सांगता ते तुमच्यान वाचूंक जाता तुमच्या होमवर्काक. पण जेन्ना ते राजाक मेळटात आनी ते भायर येतात त्या राती जे नोके ताका दिसती पडोंक नासलेले देखून ताका सगळा विचारचे पडटाले ते आतां नोकेत अकस्मात आतां दिसती पडटा आनी ते नोकेत तांकां खंयसर वता बेतलेहम गांवांत न्हय नाझारेत गांवांत. ते नोकेत नाझारेत गांवांत वता. कित्याक नाझारेत गांवांत वता पोत्तून आमी फुडें वसया. हांव आतां 2 मिनटांनी काबार करता. 2 मिनटांनी काबार करता. आमी पोत्तून वसया मातुवाचो 2रो विसवोर आनी सकला वसया. सकला या. ओके. ना चड सकला गेले. वयर वच. इकराई वोड. पयलीं 10 वोड वचया. 10 आनी 11 वचया. नोकेत पळोवन ते एकदमूच कुशाल बोरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगाता तांणी देखलो.
आणि साष्टांगी पडून ताणी ताका नमस्कार केलो. जेजू कारगांव जेजू कारगांव. दाई वडीन आमी वाचता नोकेत पडोन ते एकदम खुशाल जाले. हांवें तुका सांगलेलें ते नोकेत अकस्मात नाच जाल्ले म्हणून देखून जेरुसलेमाक तांकां विचारचें पडलें. पूण आतां जुद्या आतां हेरोद पादशाक मेळून जेन्ना ते भायर सरले आनी ते आतां हेरोद पादशान तांकां बेतलेहम गांवा कडेन धाडले, ते नोकेत पोत्तून दिश्टी पडलें आनी आमी इकराये वडीन वाचता जेजू किंचोर आनी गोट्यान भितर सरोन गोट्यान भितर सरोन वय की ना घरांत भितर सरून घरांत भितर सरोन नाझारेथच्या घरांत भितर सरोन ताणें आतां जेजूक नमस्कार केलो. जेजू आतां 2 वर्सांचो जायत येयल्लो. देखून हेरोद पादशान 2 वर्साच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक म्हणजे 2 म्हयन्याच्या 3 म्हयन्याच्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक ना आनी नाझारेथ गांवांत मारूंक ना, बेतलेहम गांवांत मारले. कित्याक ताका माहिती आसली की ते बेतलेहम गांवांत तो जल्मला. पूण तो बेतलेहम गांवांत तो गोट्यान बसून रावंक ना. ताच्या आवयन ते सेन्सस जाले उपरांत ताका परतून नाझारेथ गांवांत हाडलो. ताणें तिचो लोकांक बेतलेहम गांवांत तांकां सगळे भुरग्यांक 2 वर्साच्या सगळे मारली. जेजू आल्लो किंचोर नाझारेथ गांवांत आपल्या घरांत. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या वर्सा तुमी जेन्ना क्रीप करतल्यात, ह्या वर्सा जेन्ना तुमी क्रूप करतल्यात, त्या विद्वान लोकांक मातशें घालूंक नाकात. ते गोट्यान केन्नाच येवंक ना. ते येयले जेजू जेन्ना 2 वर्सांचो जाल्लो तेन्ना. आमी जिन्नी फेस्तां करतात नातालांच्या उपरांत आनी 6th of January, Feast of Three Kings, ही सगळी नाटकां आमी करता. हें केन्नाच घडोंक ना. घडलें कित्याक जेजू आतां ऑलरेडी 2 वर्सांचो जाल्लो. तो आतां ताचो दुसरो जल्माचो दीस येवपाचो आसलो. तो आतां फकत जल्मोंक ना गोट्यान, तो आतां व्हडलो जाल्लो. आमेन. ह्या वर्सा तुमी फकत तुमची नातालां आनी तुमची क्रीप त्या विद्वान लोकांक काडून मातशी पयस दवरात. फकत मोरये, जुजेक आनी बाळका जेजूक दवरात भितर आनी मातशें आनी कितें पाडे हात जाल्यार आनी कळे हात जाल्यार दवरात आनी तुमची क्रीप बरे भाशेन नियाळ करून तुमची नातालां करात. आमेन. आमेन. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. खूब आसा सांगपाक, पूण म्हाका दिसता तुमकां म्हाका थोडो वेळ दिता तुमच्यो नेवऱ्यो करपाक. आयज आमी बंद करुया आमची शिकवण, कित्याक हाचे वयर आनी खूब आसा सांगपाक, पूण आतां वेळ आसचो ना. आनी म्हाका दिसता ऑस्ट्रेलियाक आमची बाय मारिया ऑलरेडी न्हिदली, ती उलोवंक पासून ना. म्हणून आतां आनीक तिका वेळ दवरपाचो गरज ना. आमी सगळी आमची शिकवण आयच्या दिसाक बंद करुया. आमेन. आमेन. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. बन जॉनीना क्लोजिंग कोता मातशें. प्रेज गॉड. ओके. प्रेज गॉड. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोव सर्गीच्या बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, तुका आर्गां, मोहिमा आनी दिनवास बापा. ह्याच्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, तशेंच ह्याचे दिसाचे शिकवणी पासत आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. पवित्र आत्म्या, आयज आमी जायते भाव विन्संटाच्या तोंडांतल्यान शिकल्या. पयलीं नातालां मारये वरवीं, जुजे वरवीं आनी त्या विद्वानां वरवीं. बापा, तुझे उतर आयकून, फकत आयकून आमकां फटोवचें न्हय अशें आमी तुज्या उतरांतल्यान तुवें आमकां शिकयलां, पूण तें आमी उतरां पोरमणें चलूंक गरजेचें. ओय. आनी आमची नातालां कशे भाशेन आमी करूंक जाय तें तुवें आमकां शिकयलां. ते पासत आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. जेजूक आमी पयलो दुसऱ्यांक दिवंक पवित्र आत्म्या तूंच आमकां आदार कर, तूं आमकां वाट दाखय. आनी हे जे आमी आयचे शिकवणींतल्यान शिकल्या ते आमी आमच्या दिसा दिसपटी जिवितांत वेव्हारांत घालूंक, ते उतर पाळूंक आनी जेजूक आमची भेट दिवंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां आदार कर. हे मागणें आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.
Amen. Amen. Jesu Jesu कारका